मार्क ओवेसवर 2 वळ 1. थोड्या दिसांनी जेजू नव्यान कापेरनावांत आयलो तेन्ना जेजू घरा आसा म्हूण खबर जाली आनीक इतलो लोक थंय एकटवलो की दारा भायर फुऱ्यान तांकां जागो नासलो. त्या लोकांक जेजू उपदेश दिता आसतना 4 जाण आर जाल्ल्या एका मनशाक उखलून जेजू सरशी घेवन आयले. पूण लोकांक लागून त्या मनशाक जेजूशी हाडूंक जायनासलें देखून जेजू आसलो त्या जाग्यार वयलो पाटोस ताणें उगटो केलो आनीक अशी वाट करून आड पडलोल्या आरकारा सयत ताचें आंतरूण देंवयलें. तर आमकां हिंगा कितें दिसून येता? इतलो लोक जेजू गेल्या घराच्या भायर एकटवलो खबर आयकोन. तर आतां हो व्हिडिओ सगळ्यांक धाडय. ही खबर सगळ्यांक गेल्या कानाचेर पोंड की हें कोवीड दुयेंस हाका कोवीड दुयेंसाक वखद आहा म्हणून. जरूय तर सायन्सी कडेन वखद ना, इतलीं वाशिनां काडलीं, लॉकडावन केलें, क्वॉरंटायन केलें, तरूय पूण हें कोवीड दुयेंस थांबना जाल्यार लोकांक कळोन येवपा जाय की एक उपाय आहा तो आजून कोणें उजार केलोलो ना. हो उपाय लोकांनी कोणें उजार केलोलो ना, तेका लागून म्हणटाय कोविडाक वखद ना. तर आतां आमी कितें करपाचें? दर कातोलिका गेलो कायदो आनीक दिशा कितें जावपा जाय आतां? कायदो जेजून आमकां आयला मांदामेत वचा सगळ्या संवसाराक म्हजें शिस्त करात म्हणून. तांचेर हात दवरात, तांची दुयेंसां बरी करात, तांचे वेलीं भुतां धांवडायात. तुमी वीख देखून पियेल्यार तुमकां लागचें ना. विकाळी साप देखून तुमी हातीन दवरल्यार तुमकां तें चाबचें ना. तर हें कितें हें बरी बेश्टी स्टोरी तुमी पळय सगळें आयकिलां तें कितें? आतां सगळे व्हडले व्हडले बूक बरयताय म्हणटाय जाणार आनी कोण आमी तांकां व्हडलीं व्हडलीं पद दिलें. तांकां सगळ्यो फिक्टिशियस स्टोरीज म्हणटाय, फिक्टिशियस नॉवल्स म्हणटाय. फिक्टिशियस म्हळ्यार कितें? फकाणां. मनशाक सगळ्यांक इफेर व्हरपाचें. व्हडले व्हडले तुमी नॉवल आयकताय, बूक आयकताय आनी कितें रोमांस आसताय आनी कितें आसताय, न्यूज आसताय, न्यूज आयकताय, सगळे कांतर चोयताय, तियात्र चोयताय. हो सगळो तुमगेलो इफेर व्हरपाचो एपार. फिक्टिशियस म्हणटाय तेका. फकाण ती सगळीं. आनी हो बायबल कितें जाला आतां? कातोलिकांनी बायबल कितें म्हणून दवरला? तें सगळे कातोलीक चोवपा पडलें. बायबल चोवपा फाटलें हाय. तुमी बेकार आहाय. आतां 1 वर्स जालें बेकार काडलें तारुट्यान गोंयां. गल्फासां कोणा देंवून धाडलो तेय बेकार आहाय. तुमी बायबल चोयताय वो ह्यो फिक्टिशियस वस्तू चोयताय टीव्हीचेर, फकाण चोयताय. तें चोयन कितें जाता? कोविडान मरपाचें तें चोयन. तुमी 1 वर्स जालें देंवोन येयल्याय तारवटी. गल्फाचे जाले जायते 1 वर्स जालें, वदां 6 म्हयने जाले देंवोन येयलें. कितें केलां? कितें चोयलां? बायबल चोयला वो सगळो फिक्टिशियस फकाणां वस्तू चोयल्याय. फकाण चोयल्यार तुमगे जिवीत फकाणां जालें. हें कोवीड तुमी फकाणांनी मोन गेले. कितू बरो मनीस आसलो म्हणटाय म्हाज्या मुत्री तेजी आनी फकाणां मारताय म्हाजी. तूं फकत जेजू भाशेन जाल म्हणटच बरो ना जा मनशा बरो म्हणनाकाय. तो अजापा मिलाग्रो कोतालो, तो दीसभर लोकां शिंकोण दितालो, तो मनीस बरो. दुसऱ्यांक जेजून म्हणलें बरो म्हणिनाकाय. फकत सर्गींचो बाप. आनी आतां सर्गींचो बाप म्हज्या भितर येयला. तूं पवित्र कातोलीक जातरी तुमच्या भितर येतलो तेन्नाच तूं बरो. तेन्नाच तूं देवाचें भुरगें. आनी जीं पवित्र जालीं तीं एकामेका सोबें भाव भयणां कशीं जियेतात. पवित्र जालीं तीं, हेर न्ही, हेर कातोलीक न्ही, फकत पवित्र कातोलीक जालीं तीं. तेंच्यान एकमुखाक भाव भयण म्हणपा जाता. कित्याक तांकां दोळ्यांनी दिश्ट पडोन येता की तीं कोताय तीं वावर जेजू गेलो सारको. तेन्ना तीं एकामेकाक भाव भयणी म्हणपाक तांकां हो
फावो आहा भाव भयणी म्हणपाक. तर हे भाशेन आमी दर कातोलिकान करपा जाय. आमी फकाणां सोडून दिवपा जाय. केदों सुटलीं. मोतरी चोया मुठाय वद्दे. मोतरी चोवपाक कोण तूं? तुका देवान सांगिलां संवसारां चोय म्हणून. तूं देवाचेर आड वयता मोतरी चोया म्हणून. जाल्यार तुगे कितें जातोलें? मोतरी चोया म्हणून तूं कोण? तुका संवसारां तुजी एक काम करूं जायना. मोतरी कितें कोतो तूं? मोतरी इफेर नात. जाणाय तुमी मोतरी आनी कितें आहा तें जाणाय तुमी. इफेर ना फकत सर कोणा मेळटलो? फकत पवित्र कातोलिकां मेळटलो. जाणाय तुमी सांता मेळ्ळा कित्याक ते पवित्र मेले. आनी हेरां कितें जातोलें? हेरां सगळो सुकलोलो पालो. यार खूंय गेलीं म्हटलीं तुमी सांज जाल नाय ती. तो सुकलोलो पालो बायबलाची आहा लासून गोबर करपाचो आनी कांय फायद ना म्हूण जेजू तेजो. सगळीं फेर ना गेलीं. तेका लागून जेजून हो मादामेद गायला. वसात म्हजें शीस करात. शीस म्हळ्यार कोण? सारको जेजूचे भाशेन. जेजू गेले 12 शीस आहले ते जाणाय आमी. तर मोरो पुऱ्यान तूं जेजूचो वावर करपा जाय. तुवें तेदनाच तूं जेजू गेलो शीस. लोकांक जेजू उपदेश दिता आसतना 4 जाण आर जाल्ल्या एका मनशाक उखलून जेजूचे सोरशी घेवन आयले. आतां हिंगा 4 जाणां ह्या आर जालोल्या मनशाक जेजूशी उखलून घेवन येताय. आनीक आमकां मेळटा बरयलो आहा की इतलो लोक उपोट भरलोलो. सारको जेजू गेल्या घरा कडेन चड लोक येयल्लो. आतां तुमी चोया स्पेशलिस्ट दोतोर आहा थिंगा लायन लागताय लोकां गेल्यो. अपॉयंटमेंट मेळनाय पोतून धाडटाय. अपॉयंटमेंट घेवन यो म्हणटाय. तर हिंगा आतां 4 जाणां हे आर जालोल्या मनशाक हाटीचेर घालून हाट सोद घेवन येयल्ले उबान. तर आतां कोण दुयेंत जाल्यार आमी कितें करपाचें? आमी हॉस्पिटलांत घेवन धांवताय. ही पद्दत जाल्या कातोलिकांक गेली. पूण ही कातोलिकांक पद्दत न्ही सारकी. तर कातोलीक धर्म तर आमी चोयलो कोसाक लायलो. सोजमणी काडली. शिकोवण घेयली. उपयोगाक लायलो जाल्यार ही पद्दत कातोलीक लोकांक गेली न्ही. दोतोरांक वचोन लायन लावपाच्यो. सगळीं हॉस्पिटल माडोवपाचीं. स्पेशलिस्ट कोण आहा तांकां माडोवपाचे. आनी व्हडले व्हडले मुंबय आनी खंय बेलगांव आनी खंय बेंगलोर व्हडल्या व्हडल्या हॉस्पिटलांत घेवन धांवताय. ही गोंयकारां गेली संवय फाल्स. बायबल आमकां खूंय सांगना की कातोलिकांनी व्हडल्या स्पेशलिस्टां बोले वचपा म्हणून. खूंय मेळना आमकां. पूण आमकां बोलतेच मेळटा. बायबल जर आमी उगोवन चोयलो जाल्यार आमकां फकत तूं उतर उलय आनीक तें घडोवन येतोलें. आमी आख्खे बायबलाचेर चोयलें तेंच मेळटा आनी कांय मेळना नव्या कोरारांत. 4 तर आमी एवांजल तर घेयले जाल्यार जेजून कितें केलां तेंच आमच्यान आत करपा जाता. आनीक तेज्या व्हडल्यो वस्तू आमी करतलेत म्हणून जेजून आमकां अधिकार बरोवचो आनी परवानगी दिल्या. आमी संवसारांत दुसऱ्यांक एनओसी दितायत नाजाल्यार आफिदावीत कोन्न आमी दुसऱ्याक अधिकार दिताय. तर आमकां देवान जेजून होच अधिकार आमकां दिला. सारको बरयलो आहा चोय. म्हज्या परस व्हडलीं अजापां तुमी करतलेत म्हणून जेजून. तर आमकां आतां आमी सगळ्यांनी मेळोन जे पळय 4 जाणां मेळोन ते मनशाक दुयेंत मनशाक घेवन येयले. ते पळय आमी कातोलीक पवित्र जाया पयले आनीक आमी सगळ्यांक पेकोवणी दिवपाक भोंवया. पेकोवणी म्हळ्यार केसोली. ओय कुडीची जाली म्हण तूं. पूण ओथम्याचे सोली आनीक नवसोरणी ना. हें व्हडलें अजाप. जेन्ना मनशाची पेकोवणी जाता तेका ती पेकोवणी कितें कोन्न दवरपाची सदांकाल आनीक हाच्या फुडें दुयेंसां लागना जावपाचीं. एक म्हणटाय सालवसांव. तुका ओथम्याचें सालवसां मेळ्ळें. आनीक जेन्ना तुका ओथम्याचें सालवसां मेळटलें आतां हे मनशाक ते घेवन येयले आर जालोल्या. तर तो आरेन तुलो बरो केलो जेजून. तर हे भाशेन
खंयच्या कातोलिकाक कसलें दुयेंस आसल्यार तो ताका आमी बरो कोतलीं. जेन्ना आमी पवित्र कातोलीक जातलीं तेन्ना आमी खंयच्या दुयेंतीक आमी बरी कोतलीं. आतां येयलां कोवीड दुयेंस. आतां कोवीड जालो मनशां आमी हूंय घेवन धांवताय, चोग जावन मेळोन दोग जावन मेळोन आंबुलन्स आपयन हूंय घेवन धांवताय, हॉस्पिटलांत घेवन धांवताय. हिंगा जेजू बोलेक धांवन घेवन येयले. तर आमी हूंय वचपा जाय धांवोन. आमी त्या मनशाचो पयलो वत्म साल्वार करपाचो आनी तेन्ना मागीर ताका पेकोवणी मेळटली. डायरेक्ट पेकोवणी दिल्यार जाता तुमी कितें केदोणा. तेणें मनशान मानून घेवपा जाय, ओय जेजू म्हजो सोरवोंडार देव म्हणून हांव मानून घेता. आनी ताका पेकोवणी मेळटली. मागीर कितें? मागीर तो परतून रेब्यांत. तर आमी जेन्ना ही पद्दत कोणाकूय लायताय आमी सारकी पूर्ण पोरीन लाया, म्हळ्यार सारकी लाया. जे परी जेजून आमकां शिकयल्या पद्दत ती पद्दतीची आमी उजार करया. आमी फकत हिलींग कोण कोण तो सोडले जाल्यार ताका मागीर त्या मनशाक कितें फायदो आहा तें चिंतपा जाय आमी. जेजून हें आमकां फावो केलां, हें देणें अजापां मिलाग्रो करपाचें, आदार करपाचें देणें आमकां फावो केलां. कित्याक? त्यो चोयन दुसरो मनीस पवित्र कातोलीक जावपाक लागोन. हेका लागोन देवान तें आमकां देणें जेजूचे वरवीं आमकां दवरलां. कित्याक? आमी सर्गीचें राज भोगूंक पावूंक, सर्गीच्या राज्यांत पावपा लागोन. तर एक दुयेंस बरें जालें आनी 7 दुयेंस येयलीं, कितें फायदो आहा? कांय फायदो ना. मनीस इफेरनातूच लास्टा मोत्री एक पाटी मिलाग्र जालोली, देवान मिलाग्र अजाप कोन्न ताका बरें केलोलो, मागीर कितें फायदो जाला? ना. तर मनशान सदांकाल उतरांतूच रावपा जाय, म्हळ्यार जेजूचे भाशेन पवित्रूच रावपा जाय. जेजू एक म्हूण दुयेंस आसलोलें ना. तर आमकां कातोलिकां दुयेंस कितें जाताय? आमी सारके कातोलीक न्ही, आमी डुप्लिकेट कातोलिकां. जेका जेजूक, ज्या मनशाक जेजूक तूं देव म्हणून मानिता ताका दुयेंस आसलीं, तर कातोलिकां दुयेंस कित्याक जाताय? कित्याक तुमी सारकेले कातोलीक न्ही. तर सारकेले कातोलीक कितकोन जावपाचे? जेजूचे भाशेन जावपाचे. कितकोन जातले? वचो आख्खो बूक कॅटलॉग आहा आमकोडे, बायबल आहा. जे परी शिसांनी आमकां देख दवरली जेजूच्या फाटल्यान तेंचे आमी करूं वावरया. आतां करया, करपाकूच जाय, ना जाल्यार संवसारांत येवन कांयच फायदो ना. तर तेणी आख्खेंच आंतरून सोयत देंवयलें जंय जेजू आसलोलो थिंगा. तांचो भावार्थ पळयोवन जेजून आरकाराक म्हणलें, पुता, तुजीं पातकां भोगसोलीं सोव. तेन्ना थंय बसून आसलोले कांय धर्मशास्त्री आपल्या मनांत अशें चिंतूंक लागले, हो अशें उलयता तें कितें? देव निंदा करता हो. देवाक एकल्याकूच सोडून कोणाच्यान पातकां भोगसूंक जातात? ते तांचे भितर अशें चिंतात म्हूण आपल्या मनांत रोखडेंच वळखून जेजून तांकां अशी जाप दिली, असलीं चिंतना तुमच्या मनांत कित्याक घोळयतात तुमी? ह्या दोणांतलें खंयचें आरकाराक म्हणूंक ओदीक सोंपें? तुजीं पातकां भोगसोलीं अशें म्हणूंक वर, वो तुजी आंतरूण उखल आनीक चोल अशें म्हणूंक? पूण मनशाच्या पुताक संवसारांत पातकां भोगसूंची पदवी आसा म्हूण तुमच्या मनांत रिगोवचे खातीर हांव तुका जेजून आरकाराक म्हणलें, हांव तुका हुकूम घालतां, उठ, तुजी आंतरूण उखल आनीक तुज्या घारा वच. हिंगा जायते फारिझेव धर्मशास्त्री आसले. तर हे धर्मशास्त्री कितें येताले? जेजूगेली शिकोवण शिकोवन दुसऱ्यांक बरी खबर परगटूंक, आदार करपाक, जेजूचे शिश्य जावपाक ते येनासले. तेंगेलो धंदो बरो धंदो चलतालो. केसोलो? फारिझेव आनी तेंगेले धर्मशास्त्री, धर्म अधिकार व्हडलो धंदो ते दोणां. बरें पोटाचे मुठी मान जेयताले ते.
10% लोकांगे खाताले तर तांकां हें सोडूंक नाका. तांकां जेजू जीत मारपाचो. कित्याक तेंगेलें पोट वयतलें. हे शिकोय नासलें. हे जेजू कडेन क्वेश्चन कोन्न जेजूक जीत मारपा येताले. आतां तुमी तर प्रचार आयकताय, प्रवचन तर आयकताय जाल्यार तुमी हें आयकोन पवित्र जावपाचें. हेचे भाशेन फकत मनांत राग, प्रश्न, हो हाल्स तो हाल्स म्हूण बोटां दाखोवपा रावनाकाय. तुमकां फारीजवां जालें तशें तुमकांय जातोलें तें आनी सांगपा गरज आनीक ना. तर ते म्हणटाय पातक बोगसून तूं कोण तूं म्हणटाय देवाची निंदा करता. निंदा करप म्हळ्यार कितें? तूं देवाक आपल्या सारको कोत्ता. ताका म्हणटाय देव निंदा. हिंगा आनी एक कळोन येता आमकां जेजून दाखयलें की आपूण देवाचो पूत आनीक म्हाका आपूण देवूच आनीक म्हाका पातकां बोगसूंक दुसऱ्यांचो अधिकार आहा. तो तेच परी तोच अधिकार आमकांय दिला. कित्याक जेन्ना तूं पवित्र कातोलीक जातलो तूं देवाचे भाशेन जातलो, जेजूचे भाशेन जातलो. जो अधिकार देवान जेजूक दिल्लो तोच अधिकार आज म्हाका आनीक हेर पवित्र कातोलिकांक आहा. तर इतुले आमकां अधिकार आहाय. आमी जेजूचे भाशेन आमी देवाचे भाशेन जाताय. जेन्ना आमी पवित्र कातोलीक जातलीं तर तुमकां आतां कितें जाय? रेब्यांतू लडपा जाय ओर सगलें बरेंपण तुमी आपणावून तें उजार करून दुसऱ्यांकूय ताजो फोड दिवपाचो. कितें करपाचें? बांयतूच रावपाचें बेब्या भाशेन वो आख्ख्या संवसाराक वचोन सगळ्यांक आदार करपाचो. तर जेजून म्हणलें हें हांवें तुमकां सांगपा लागून हो स्टेटमेंट मारला तुमकां दाखोवन दिवपाक की खरेंच देवाच्या आनी म्हज्या भितर कांयच अंतर ना. तर आजी म्हज्या भितर आनी देवाच्या भितर कांय अंतर ना. जीं उतरां हांव उलयतलो त्या उतरांचेर मनीस बरो जातलो, पेकोवणी मेवतली आनीक हो पळय प्रचार आयकताय ताका पवित्र जावपाक आदार मेळटलो पवित्र आत्म्याचो. तर आमकां वावराळी जाय. कित्याक पीक भरपूर गोंयांत कातोलीक भरपूर पूण पवित्र कातोलीक नाय. तर पवित्र कातोलीक करपाक आमकां पवित्र कातोलिकांची गरज. कित्याक सगळ्या कातोलिकांक आमी सजमण दिवन तांच्या मनाचेर उजवाड घालून तांकां पेकोवणी दिवन तांकां पवित्र जावपाक आमी हात दिवन वयर काडूंक आमी दर ह्या कातोलिकान वावरूंक जाय. म्हळ्यार पवित्र कातोलीक जात्रेच. तर जेजू म्हणटा हें हांवें तुमकां दाखोवपाक येलां की देवाचे आनी म्हज्या भितर अंतर कांय ना. मागीर जेजू कितें म्हणटा? हांव तुका हुकूम घालतां. कोणाक? आर जालोल्याक, आरकाराक. उठ तुजें आंतरूण उखल आनीक तुज्या घरा वच. तर तुगेलो कुडीचो सांदो आतां हें सांग कोवीड-19 चलता. हांव म्हणटा लंग्स वीक जालें, लंग्सा इन्फेक्शन येयलां, लंग्स डॅमेज जालें, लंग्स पंपींग कोनाय जाल्यार कितें करपाचें? तर आमी लंग्सा हुकूम घालपाची. आतांच्या आतां सगळें इन्फेक्शन आहा तें मरोन सारकीं नवीं जायात आनीक जे परी देवान तुमकां रचल्यांत तें काम तुमी सारकें करात जेजूच्या नांवान. जालें लंग्स चलपा लागतलीं. आनी कितें इन्फेक्शन थोडेचें आनीक जोऱ्याचें कितें इन्फेक्शन जाल्यार ताका तेजेर शिराप घाले. आतांचे आतां मोर म्हणून मुडाक सावन मोर. जे परी जेजून रुमडाच्या झाडाचेर हुकूम घातलो आनीक तें झाड मुळाक सावन मेलें. रुमडाच्या झाडाचेर शिराप घातलो आनीक तें झाड मेलें. तर हुकूम घाले जी तुगेली वस्त सारकी चलना ताका पत्तून नवी जावपाक. आड मोडलां आडाक हुकूम घाल जेजूच्या नांवान सारकें जॉयंट जाव. सारकें बिस्कीट देखून जालें जाल्यार सारकें हाड तूं आसलोलें ते भाशेन सारकें हाड जाव आनीक सगळ्यो शिरो आनीक हेर मसाल हेर सगळ्यो वस्तू सारक्यो लायनीचेर आनी कितें पण मिसींग आहा तें तूं नवें जाव. हेका हुकूम घालपा आमी. आनीक दुसरो शिराप घालपाचो. कितें कॅन्सराचें मूड आसल्यार सारकें मुडाक सावन मोर म्हणून कॅन्सराचें. ओर डायबेटिकाची कितें पॅनक्रिया फेलियर जाला पॅनक्रिया पत्तून आमी हुकूम घालपाचो. शिराप घालपा न्ही हुकूम घालपाचो. तर हुकूम आनीक शिराप हेजे मदें मातशें तुमी चतराय दवरपा जाय. शिराप घालप म्हळ्यार कितें? जी वायट वस्त आहा ती मरपाची अशें.
कितें इन्फेक्शन जालें, एलर्जी जाल्या, तुमोर येयला, तो मुडाक सावन सारको उमटून काबार जावं, अशें करून शिराप घाले. जे परी जेजून दुरुंबराच्या झाडार घातलो आनी तें झाड मेलें. बायबला वेर्स लाय ताका. एका म्हणटाय भावाट. तो जेन्ना तुका भावाट आहा तेन्नाच ते कोणी मेवता. दर एक तूं हुकूम घालता तेकाय तुवें बायबल वर्स घालपाचो. जे परी जेजून हुकूम घातलो, हो दोंगर आतांच उठोवन हिंगाचो वचोन दर्यांत पड. आनी तो वचोन दर्यांत पडलो. हो बायबल वर्स हो लावपाचो. नाजाल्यार हो हुकूम घालपाचो. हांव तुका हुकूम घालतां, उठ, तुजें आंतरूण उखल आनीक तुज्या घरा वच. तो जेजून डायरेक्ट हुकूम घायलो. तेगेले आडां बाडां सगळीं एकूच हुकुमाचेर सगळीं लायनीचेर येवन मसालो सगळें हालोवन लूज जायन, हाटी कोंडो आनीक सगळें सारकें निटायेर येयन. रगत सप्लाय एटॅका लागून जोरी तोरी येयलो जाल्यार आर्टरी साप जाल्यो, सगळें टोटल तेगेलें A to Z एकूच हुकुमाचेर बरें जालें. तो जेजून गायल्लो तेजे भाशेन हांव तुका हुकूम घालतां. कोणाक वार जालोल्या, एक्सिडेंट जालोल्या, कोणाकूय हुकूम घाल, उठ आनीक चल जेजूच्या नांवान. जालें, तो चलपाचो. ही सारकी डायरेक्ट पद्दती आहा. तर तुमकां हुंची जायती पद्दत उजा कोराय. जायत्यो पद्दती आहाय बायबलाचेर, हुंची घे. पूण बायबल वेर्स लाय. जेजून अशें म्हणलें, बायबलाचेर बरयलोलें आहा. जेन्ना देंवचार नाडू येयलो जेजूक उपास कोतरी 40 दीस 40 राती, तेन्ना जेजून म्हणलें बरयलोलें आहा तिनूय फावटी. तर हे बरयलोलें हो भावाट आमी घेवन देंवचार धाडापाचो. कितें तूं म्हणटा कोणाकूय तुगे थोडेचे जे शिराप घालता जाल्यार बायबलाचेर बरयलो आहा म्हणडे. जालें काबार. ही सारकी पद्दती कोणाकूय दुयेंतीक बरें करपा. आतां कोवीड-19 देखून तो मनीस रोखडोच उठलो आनीक आपलें आंतरूण उखलून सगळ्या हुजीर थंयचो भायर सरून गेलो. सगळो लोक अजाप जालो आनीक देवाक वाखाणून म्हणूंक लागलो, असलें आमी केन्नाच देखलें ना. हें फकत आमकांच नव्या करारांत फकत कातोलिकाच्यानूच करपाक जाता. तोय जाल्यार पवित्र कातोलीक. कित्याक दुसरे कातोलीक आहाय तांकां भावाट ना. पवित्र आसता. तुका भावाट तुगेलो देवाचेर जालो म्हणल्यार तूं पवित्र कातोलीक जालो आनी तेन्नाच पवित्र आत्मा तुजे भितर येता. आनीक हें आतां करपाक आमकां जेजून फावो केलां 2021 वर्सांनी. पूण आमी आमगेल्यो 3-4 पिळग्यो चोयन आनी आयकोन जाणाय की हें केन्नाच घडोंक ना गोंयांत. तर आनीक रावं नाकाय. जे परी जेजू मरोन शिसांनी हेंच केलें. एक्ट्स ऑफ दी आपोस्टल वचून चुये. शिसांनी सगळें जेजून केलोलें तेंच केलें. शिकवण केली, शिकवण दिली, अजापा मिलाग्रो केल्यो आनीक जेजू गेली पद्दत तेणी उजार केली. तर तेंच दर एक कातोलिकान करपाचें. असलें आमी केन्नाच देखलें ना. जेजू देव म्हणून तें आमकां फावो जालें. आनीक लोकांक जेजू देव म्हणून केन्ना कळटलो? कोण जेजू म्हणटाय, जेजून जे प्रश्न विचारलो, तुमी म्हाका कोण म्हणटात? कोणें म्हणलें तूं प्रॉफेट, कोणें म्हणलें तूं येवपाचो आसलो तो प्रॉफेट. तर एशें कोन्न जायत्यो लोकांनी आपआपल्या गेल्यो येवजण्यो हें सांगिल्लें. आपआपल्यागे मोती पड कितें आसलोलें जेजू उद्देशीं तें सांगिल्लें. आतां लोक तेसो म्हणटा जेजू हो तो हें तो तें कितें म्हणटाय. पूण लोकांक कितें करून कळटलें जेजू खरेंच देव म्हणून? असलें आमी केन्नाच देखलें ना. आतां 21st सेंच्युरींत 20 धरय ना 19th सेंच्युरी धरय चलय. हेसो केन्ना आयकतालें? आमी गोंयांत कोणें आयकलोलें? हो बायबल जिवो बायबल म्हणून गोंयांत कोणाक खबर आहा? आतां आमी हो उजार करया बायबल. इतू वर्सां तेका गोंयांत कोणेच रेस्पेद मान दिवंक ना. तो आचिलो दोलो. शिसांनी केलां तें करूंक सगळें चुकलें. असलें आमी केन्नाच देखलें ना. तो जेन्ना लोक म्हणटलो आमी कातोलिकाचे असले मनीस संवसारांत केन्नाच देखोंक नाय, पळोवंक नाय.
तेन्नाच ताका कळटलें की खरेंच जेजू देव. तेन्नाच ताका कळटलें की आमी सगळ्यांनी सातीच त्रिदादीच्या एक देवाक मानपाक जाय, नाजाल्यार आमचें जिवीत वायटानूच जिवोवपाचें. तेन्ना तांकां कळोन येतलें. जेन्ना ते म्हटलें असलें आमी केन्नाच देखलें ना. टेस्टमनी आहाय ना न्ही आहाय. पवित्र कातोलीक जायन जायत्या लोकांक आदार कोताय आनीक दोतोर म्हणटाय असलें आमी केन्नाच देखलें ना. हें खरेंच जावन आसा अजाप. तुमोर आसलेलो तुमोर नाय जाता ऑपरेशन करपाची गरज पडना. भुरग्याची बीपी सारकी लो आसताली. 45-50 आसपा जाय, 90 to 120. भुरग्याची बीपी सारकी 100चे मेळटा. जेन्ना माय पाय जेजूची खबर मांडून घेतात. तर जेन्ना माय पाय पवित्र जातलीं, ल्हान भुरगीं आतां तुमकां सांगलें ते ल्हान भुरगीं खबर 1-2 वर्सां 1 वर्सा आसतलें. म्हयन्याचें धरय तुमी. ल्हान भुरगें चड. तुमगे भुरगीं केन्ना बरीं जातलीं? जेन्ना माय पाय पवित्र कातोलीक जातलीं तेन्ना. हे मायन पायन जेजूक मानून घेयलो आपलो रोसणार देव सोडवणार म्हणून. आनीक तेगेले भुरग्याक आतां बरेंपण मेळोंक कोमेस जालें. दोतोरांनी सोडलोलें रिस्क हाय रिस्क आहा म्हणून. आमकां दर एकल्याक पवित्र कातोलीक जावपा पडटलें. जेन्ना आमगेल्या जिवितांत हें हाय रिस्क पडलें आहा, देंवचार दुसरे मिनटीक आमकां मारूंक सोदता, तें हाय रिस्क सारकें काबार जातलें, नपयत जातलें. जेम्स 1:22 जेन्ना हांव देवाचें काम करता देखून देंवचार म्हजे सरशिल्लो कोडसरून वयता. हांव जेजूचे भाशेन जालां म्हणून देंवचार म्हजे सरशिल्लो कोडसरून वयता. ना जाल्यार देंवचार तुका मारपाचो थांबपाचो ना. 24 घडयेक तुजे मनान विचार घालून वायट चिंतना हाडून तुका वायट वस्तूक भितर तुजे जिवितांत हाडून तुका काबार कोता. ही देंवचारागेली पद्दत. मनशाक हो सुको मार म्हणटाय तेका आमी. भायले आमकां कांय कळना तें. कोणागेलो पांय आड्डलो, नोळ आड्डलो, दिमी आड्डली, रगत येयलो ना. सुको मार दूख बरी कोता एक सुमनभर. तर हो देंवचार 24 वरां सुको मार कातोलिकांक घालीत आहा. भायल्यांक कांय कळना. भितरल्यान दुयेंस हाडत वयताय. कोणाक कॅन्सर जाताय, मागीर बोट कोणा दाखोवप, फॉर्मेलिना बोट दाखोवप. तुमी केसो वायट आहाय, तुमगे जिवीत केसो जालां ती आनी उतर घेना हांव सगळीं तुमी जाणाय. तुमी आयकोन ते कान तुमगेले भोसल्याय. तर ती आनी उतर घेना हांव केसो पातक ती. तुमकां देंवचारान सुको मार मारून तुमकां आतां हो ओलो मार सारको पडटा कोवीड-19. तर आतां हें सोडया आमी. हो सुकोय मार खावपा सोडया आनी ओलोय मार खावपाचो आमकां बंद जातलें जिवितांत. ती आमकां लागीं देखून येवपाना. तर हें सारकें दर एक कातोलिकाक गरजेचें. दुसऱ्यांक जेजू आमी कातोलीक जायन हे पद्दतीन आमी सोंपेपणी दिवपाक शकताय. तुमी हिंगा थिंगा वचोन दुसऱ्यांक कॉन्वेटर करून कांय फायदो ना. कॉन्वेटर केल्या तेका कितें फायदो आहा ना. तुका कितें फायदो आहा ना. तूं बेश्टो कॉन्वेटर कोता. कितें फायदो आहा कॉन्वेटर करून? हो नंबर हाडूय न्हू, हो नोग हाडूय न्हू. बेश्टो आमकां केसो फायदो आहा? हांवें एक कातोलीक केलो आनी तेका कातोलीक केलो, दोग जाणां कातोलीक केले म्हणून तूं व्हडले सारकें कॉलर आप करून भोंवता, छाती फुलोवन भोंवता. कितें फायदो आहा? तुगे घोराब्याक कितें फायदो जाला? तुगे घोराब थिंतू लोडटा, चिकलां तूं लोडटा आनी तूं ब्रादर सिस्टर म्हणून व्हडली बायबल हातीन घेवन नेट माताय. तुमगे भुरग्यांचेर कितें बरो परिणाम जाला? हें केदों जातलें जेन्ना तुमी पवित्र कातोलीक जातले तेन्नाच हें सगळें बरेंपण दर एक पवित्र कातोलिकाच्या जिवितांत येतलें. आनीक तुमी तर पयली पावटी युट्यूबाचेर येयले जाल्यार आतां डिस्क्रिप्शनांत वचाय आनीक 5-10 मिनटां पुरो तुमी पवित्र कातोलीक जातलीं. ह्यारूय व्हिडिओ चोय जायते भाशेन हांवें सांगलोलें आहा सारकें सोंपें पवित्र कातोलीक जावपाक. आनी तेन्नाच की तुमकां हें कोवीड दुयेंस लागचें ना. तुजे फामिलीकूय सांग, तेंकाय तर कोविडांतली साल्वार जावपाक जाय जाल्यार आनीक उपाय ना म्हणून सांग. तुमी पवित्र कातोलीक जावपाक जाय
आनी पवित्र कातोलीक जिवीत तुमी जिवोवपाक जाय. कितको जिवोवपाचें तें सगळें आहा दुसरे व्हिडिओन आहा, वचोन चोय. तर आतां हें कोवीड सारकें चड जालां गोंयांत जाणाय तुमी. तर हें तुमी बेश्टें भिवोन रावन हँड साफ कोन्न देंवसराक हँड साफ कोन्न कांय फायद ना. तुमी हें चिकन आवट जायन कांय फायद ना मनशांक. तुमगे भुरगीं तेज्या पास्ट मोतलीं. आज कोण ओडीन मोत्ताय जाल्यार तुमगे भुरग्यां गेलें दुयेंस वो नातरां गेलें दुयेंस तुमच्या परस पास्ट आहा. सारकें गॅरंटेड. वळ जावन आसा तेरा. दुसरी जेजू दर्याचे वेळेच्यान गेलो आनीक सगलो लोक जेजूचे सरशीं येतालो आनीक जेजू तांकां शिकोवन दितालो. फुडें वचून मांडवीर बसलोल्या लेवीक आल्फी वाच्या पुताक ताणें देखलो आनीक ताका म्हणलें म्हज्या फाटल्यान ये. आनीक तो उठोन जेजूच्या फाटल्यान गेलो आनीक अशें घडलें ताच्या घरांत जेवणाक बसलोलो आसतना सोबार दोंड वसूलदार आनीक पातकी म्हूण लेखलोले मनीसूय जेजू आनीक ताच्या शिश्यां बरोबर जेवणाक बसलोले. तर जायते जाण ताचो पाटलाव करताले आनीक तो दोंड वसूलदारां आनीक पातक्यां बरोबर जेवता खाता. तें पळोवन फारिजेव पक्षाच्या धर्म वसूलदारांनी ताच्या शिसांक म्हणलें, दोंड वसूलदारां आनीक पातक्यां सांगाती तुमचो गुरू कित्याक खाता पियेता. हें आयकून जेजून तांकां म्हणलें, बरीं आसात तांकां न्हय, पूण वायटाकारांक ती वैजाची गरज. तर हांव सुगुण्यांक न्हय पूण अगुण्यांक आपोवंक आयलां. जेजून म्हणलें आल्फी वाच्या पुताक, म्हज्या फाटल्यान ये. आनीक तो उठून जेजूच्या फाटल्यान गेलो. तर 2021 वर्स जालीं आमकां जेजू सगल्या कातोलिकांक सांगता, म्हज्या फाटल्यान ये. दुसऱ्यांक म्हण तूं जीं पळय कातोलीक नाय तांकां जेजूच्या वयल्यान फोट सांगलो आहा. तेका लागून संवसारांत सगलोच लोक कातोलीक ना. तर तो लोक आजून फोटींत दुसऱ्यांगेले आयकोन फोटींत जियेता. जरूय तर तांकां देवान गिन्यान दिलां, तरूय पूण तीं फोट आयकोन फोटीची मांडून घेताय. तेजें सोत कितें आहा, तेजें प्रॅक्टिकल कितें आहा तें करून आमी चोया म्हणून कोण फुडें सरना. जे पर्यंत बांयत बेबो आहा आनी ही बांयत पळय वयर मळप दिश्टी पडटा तितलोच तो आपले संवसार म्हणटा आपलो. तर भायर आहलोले बेब्याक आनी बांयत आहलोले बेब्याक सर केल्यार कितें कोट्टो आमकां. भायर आहलो बेबो आपल्यागेलें पूर्णपणी जिवीत जियेता, पूण बांयत आहलो बेबो तेगेलें जिवीत पेड्ड्यार जाता. तेजें जिवीत बांयत आहा म्हणून कित्याक तेदोच तेगेलो बांयत भितरूच संवसार जाला आनीक मळबूच तेका दिसता होच संवसार. ह्यार तेका कांय पळोवपाक मेळना. संवसाराचें बरेंपण, संवसाराची सोबीतकाय, सुंदरकाय हें तेका कांय भोगूंक मेळना. बांयतूच तेगेलो संवसार जाला. तर ते भाशेन जो लोक जेजूचे वरवीं फोट जाणां तांकां फोट शिकयल्यात तीं बांयत आहलोल्या बेब्याचे पोरीं. तेंक कितें शिकयलें तिची गिनती आहाय. संवसाराचें बरेंपण तांकां भोगूंक मेळना. पूण आमकां दर एक कातोलिकांक जेजून सांगिलां म्हज्या फाटल्यान ये. म्हज्या फाटल्यान ये म्हळ्यार कितें, तुवें जेजूचे भाशेन जावपाचें. पूण कितू कातोलीक जालें काय आनीक तो उठून जेजूच्या फाटल्यान गेलो. तर आमी आतां उठून लोकांक बरी करपाक गेले काय. कोवीड चलता सारकें जोरान चलता गोंयांत. इतले गोरमेचे दीस एप्रिलाचे आनीक हितू गोरमेचेर सारकें उज पेटलेल्या भाशेन गोरमे रानां उज पेटोता. चोय ऑस्ट्रेलियाक अमेरिका चड गोरमी पडोन आपुणूच इसपाक जातूय रानांत आनीक उज पेटोतूय. ते भाशेन
गोंयांत कोविडाऊच पेटलो आहात. हितू गोरमेचेर कोवीड चाडवलां. तर आमी उठून कोविडाच्या फाटल्यान ताका धाडावपाक, ताका हारावपाक आमी गेले काय? आमगेलीं घरांतलीं देखून गोंयांत चोयलें तुमी कितल्या घरांनी कोवीड जायन लोक न्हिदोन पडलो आहा तो बेडीचेर जिवा बरो ना म्हणून. तर कोणें तरी तेंचे पासत मागपाचें, तेंच्या गिन्यानाचेर उजवाड घालून ती जेजूच्या फाटल्यान येवपाक तांकां फावो करपाचें मागणें कोणें तरी केलां काय? हें आतां आमी चिंतपाची चड गरज. जरी तर तूं कातोलीक आहा जल्मासान, कसलो फायदो? कातोलिकाचो कसलो फायदो आहा काय? व्हडले कातोलीक चॅनल, कातोलिक चॅनल, हें चॅनल, तें चॅनल म्हणून जायतीं कातोलिक चॅनलां सारकीं कुसता युट्यूबाचेर. चोय कातोलीक चॅनल म्हणून कितें प्रेयर धाडटाय, आतां कितें सायबिणी आनी कितें चलो तुवें आतां? भोगताय तें सगळें. आतां सायबिणी गेलें कितें रोजार कितें आहा म्हणटाय तें 30-40 दीस कितें. तोरी हें कातोलीक म्हणून काबार इदवास जालो कातोलिकांचो. तुमी सायबिणी हाडलें धाडावपा शिकयताय ते. तुमी जेजून म्हणल्यार म्हज्या फाटल्यान ये. तुमी लोकां सायबिणी हाडल्यां कितें वताय? म्हज्या फाटल्यान यो म्हळ्यार कितें सायबिणीच्या फाटल्यान ये म्हणून बरयलां. बरे फोटू घाण, सायबिणी फोटू घाण, सायबिणी सारकी धाडायन बुडोवन सायबिणी काबार केल्या कातोलिकांनी. हितू सायबिणी कसो गुन्यांव? कोवीड जायन कातोलीक मेल्यार सायबिणी गुन्यांव आहा? तुमी सायबिणी तेर्स केलो तरी पूण तुमी मेलीं. कितें सायबिणी गुन्यांव आहा? सायबिणी तेर्स कोन्नू तुमी मेली म्हूण सायबिणी बोट दाखोवपा जाता? तर सायबिणी तेर्स कित्याक करप? जोखमार येता तेर्सा सायबिणीच्या बंद कर घरांनी. हें कोवीड कितको बरें करपा तें चोवपा बोवाय. हो सायबिणीक तेर्स तुमी बरें कोतलो, कोवीड बरें कोतो तुमगेलें ना. आमी कितू विडियो सांगलो हांव तेर्स भायर मारयाय, कार्ती लाशाय, ही बेती ना आनी हें सगळें लाशाय म्हणून हांव आतां 6 म्हयने जाले बोब माता. कोणें केलां? तेंचे घेना हाय. रेब्यांतूच लोडटाय. तेर्साचें कितें बरेंपण मेळटा? तेर्स म्हळ्यार कितें? हांवें एक्सप्लेन केलो वचोन चोय. रोजऱ्याक वोत गानाय एक थांबनेल केलो वचोन आयकाय तो विडियो. तोरी म्हज्या फाटल्यान यो म्हळ्यार सायबिणीच्या फाटल्यान यो. ह्या दिसान सगळें गुड मॉर्निंग आनी कितें ह्या चॅनलाचेर कातोलीक चॅनलाचेर ह्या ग्रुपाचेर त्या ग्रुपाचेर सायबिणी गेलें कितें दीस म्हणून सारकें फुलोयन घाताय. हितू 40 दीस कोरया 50 दीस सारकें आचलो ना तें. म्हज्या फाटल्यान ये. बेतीन गोवंटे घायल मग तूं साल्वा जातलो. रोजराक वोत गोवंटे घायल मग तूं साल्वा जातलो. आतां कोलबा फार्मा बेतीन बांदिलो तुगेलें कोवीड मरण येवपा उत्तोलें. तूं कितें कर कांय फायदो ना. तुमी पोन्न्या कोरारान जियेताय. वो तेर्स तुमी पड कातोलीक पड तेर्स कोताय वो पोन्न्या कोरारान तुलो. वोय आमच्या बापा तुमी म्हणटली नवें कोरार. सायबिणीगणे नोमान मरे आनीक तें नवें कोरार म्हटलें तुमी. वोय तुमी तेजो उपयोग सारको केला, दुरुपयोग केला, वायट हाच उपयोग केला तेजो. तुमी पवित्र कातोलीक ते तेर्सा वरवीं जावपा सुवातेर तुमी तुमगेल्यो गरज घाताय तितू. तितू तुमगे गरज घाल म्हळ्यार तेर्साचेर हांवूय तशें कोतालो. म्हाकाय ओळख नाहलोली हांव तुमचे भाशेन कोतालो. एक फोंडाचेर एक मुगेली गरज घातालो. फोंड कोमेस कोचिनी फुडें. तर कितें फायदो जाला? कितें मेळ्ळां? ना. कितको मेळटलें? फोंड म्हळ्यार सायबिणी गेलो तेर्स म्हळ्यार आमगेलें जिवीत न्हू सोरपाक. सायबिणीको मागो न्ही तेर्स. कोण तुमकां सांगिलां सायबिणीको तेर्साचें मागाय म्हणून? तेर्साचें मागल्यार मेळटा? मेळपाना, कांय मेळपाना. तुमी एक कोरया तेर्स ना दिसा रुजाय 3 तेर्स कोरया. रुजाय म्हणटाय तेका. आतां 4 येयले ते. आतां गोडचे रुजाय म्हळ्यार 4 जाताय आसतले. उजवाडाच्या मिस्तेऱ्यान येयले. तोरी हे तेर्स तुमकां मागो न्ही. तुमगे मागणी घालपाक कोवीड बरें करूं म्हण तेर्स कित्याक शिरीपणाय? कोण मिलियन देखून मिलियनांनी तेर्स केले. कितें जालां? आतां इंडिया चोयाय कोवीड कितू जालें तें. मिलियनान तेर्स कोरया म्हणटाले कोविडा लागून. कितें जालां? कांय जालें ना. चोय येयलो कितको मोत्तो इंडियेक. तर केदों रावतलीं? कातोलिकांगे दोळे केदों उगोटले? आमी जेजूचे शीस केदों जातलीं? आमी
जेजूचे भाशेन आमी केदों जातलीं हें आमी बारीक चिंतपा जाय. आनी रावपा उगोत उरला. कोवीड सारकें हें चोय उज्या भाशेन सारकें चड जालां. कोवीड सारको उज पेटोवत म्हणटकीर रान लासून कितको काबाताय ती चोयलें तुमी. कोवीड सारकें उज्या भाशेन जालां इंडियेक चोय. तर हें बंद करपाक कोणा हातीं आहा? त्या सिलिंडर लायले मग कोवीड बरें जातोलें. तुवें कितलीं वखदां खायलीं मग कोवीड बरें जातोलें. वखद मेळ्ळो ना म्हणटाय कोवीड. आनी तुमी दोतोरांक कित्याक घेवन धांवताय? कितें फायदो आहा? जेजून म्हळ्यार म्हज्या फाटल्यान यो. आतांच्या आतां जेजू म्हणटा पवित्र कातोलीक जावं. म्हज्या फाटल्यान यो म्हळ्यार कितें? म्हजो शिस्त जावप. म्हजो शिस्त जावप म्हळ्यार कितें? तुवें सगळें वायट सोडून तुवें पवित्र जावपाचें. आनीक तो उठून जेजूच्या फाटल्यान गेलो. सगळें वायट सोडून हांवें जेजूचें कार्य करपा लागलो. हांव जेजूचे भाशेन जेजू कोत्ते ते भाशेन हांव करपा लागलो. म्हज्या फाटल्यान यो म्हळ्यार कितें? मोकोडें शीक. हांव कोत्तें तूं कर. म्हज्या फाटल्यान यो. तर आमी आतां जेजूचे फाटल्यावदार जाया. जेजून केलें तें आमी करया. कितें तकली जोरोवपा जाय, तकली होडूं जायना. सगळें बरयलो आहा. रेडीमेड सगळें आमकां जेजून हें उतर आपल्याचें तयार करून आमकां रेडीमेड आमच्या हातीन दिलो आहा. देंवसरा जेजून हारायलो पूण देंवसर आमकां बुडयता. कोवीड-19 कोन्न मारता कातोलिकांक. कित्याक आमी जेजूचे फाटल्यावदार जालोले नाय. तूं तर पयले पाटी तरी कोवीड जालो आहा तुका, हांतुनार पडलो आहा, कांय प्रॉब्लेम ना. तूं मरपा ना. पूण एकूच उपाय पवित्र कातोलीक जाव. तूं होणाचेर हांपरा मान. तूं उठ्ठलो पोत्तून. जेजून ते 12 वर्सां चेडवा म्हणलें तालिता कूम, उठ. आनी आठ दिन उडायलें. ते भाशेन आमगेलो हो कातोलीक धर्म आमी ताजो फळ काडून उजार करपाचो. तेन्नाच आमी लोकांक दाखोवपा पावतले की जेजू म्हळ्यार खरोच देव. जेजू म्हळ्यार खरेंच देवाचो पूत. जेजू म्हळ्यार आंकवार मरेचे थंय जल्मलो. आमी स्वत मानता म्हणटाय पूण कितें फायदो? जिवितां 1000 फावट स्वत मानता म्हणलें आसतलें. एक पयशा शिरीपणां स्वत मानता ना. स्वत मानता म्हणून सगळीं इफेरनां गेलीं. कोण पवित्र कातोलीक जाल्लीं ना. आतां तरी उठया. हे कोविडाचेर तरी उठाय. हें कोवीड-19 दुयेंस पळयलां तेजेर तरी उठाय आतां भिन. तुमी बरे बरे व्हडले एका कोणा भिवनाय तुमी. सगळें धाडायन बुडयन मारलें तुमकां. आतां कोविडा तरी भियाय. आनी गोंयकाराक उपाय ना आतां. हे कोविडाकूच बीन गोडी तुमी पवित्र कातोलीक जाले जाल्यार हें कोवीड-19 दुयेंस येयलां तेका तरी तुमी भिनू. गोंयची सगळीं कातोलीक हांगा संवसारा आहा ती शिंपडलेलीं ती तरी आतां तरी हे कोविडा भिवोन तरी जेजूचे फाटल्यावदार जाले जाल्यार म्हज्या फाटल्यान येयात म्हणटा तें आतां तरी कातोलिकांनी आयकलें जाल्यार गोंयच्या. तुमी हितुलीं दिसभर तुमी घरांत टीव्ही घालून दोताय. ती कांतरां कॉमेडी कोणें तुमकां आतां कोविडांतूय कोणें भायर काडलें ही वरोस जालें. कोणें तुमकां हे कांतोरिस्तांनी, कॉमेडियनांनी, तियात्रिस्तांनी ओर हिंदी पिक्चरांनी ओर इंग्लीश पडे कांतरां वेस्टर्न म्युजीक म्हणटाय आमी तेणी कितें जावं फुटबॉल प्लेयरांनी व्हडली तुमी गेम चोयताय हेज्यो तेज्यो ही काप तें काप म्हूण चोयताय तेणी कोणें तुमकां भायर काडलें कोविडांतुली एकल्या तरी बरें केलें काय? तर ह्यो फोट्यो हें फोटिंगपण तेंगेलें तुमी कितें आयकताय? हें सगळें टीव्हीचेर चलत तें तुमी कित्याक चोयताय? तुमगेलीं घरांतुली माय पाय भाव भयणी कोविडा लागून मरोन गेलीं. हिंचो मोत्ताय. पिश्या सुण्या भाशेन सारकें फडफड्यान मोत्ताय. कितें फायदो जालो काय? तुमी कातोलीक आहलीं म्हणून कितें फायदो जालो काय? हे कांतरांचो, तियात्रांचो, कॉमेडीनचो आनी हेंचो सगळ्यांचो कितें फायदो जालो काय? तेणें तुमकां शिकयलें काय? कितें कोन्न हें कोविडांतूय बरें जावपाचें कोणें शिकयलां? तरी तेंगेलीं फकाणां तुमकां त्या पिश्यांक काडटाय आनीक तुमी सारकें पिश्यांच्या सुण्याच्या भाशेन मोत्ताय हिंचोय. कितें उपयोग जालो काय? उठाय उठाय पुरो. चड जालें. उदक सार नाकाको पावलें. आनी मागीर कोविडान मोत्ताय हिंचोय. ही फकाण करपा सोडया. बंद करया. सुशेगाद गोंयकार म्हणटाय आमी. गोंयकार सुशेगाद न्ही. गोंयकार पिश्यांच्या सुण्याचे भाशेन जाले. देंवसा तेका पिश्यांच्या सुण्याचे भाशेन मारता गोंयकारांक. सुसेगान हुंच येयला. सुसेग म्हणटा तो जेजून म्हणला माय पीस आय गिव्ह टू यू.
मिसाचे म्हणटाय मीस बरें आयकाय कातोलिकांनी मीस देखून आयकलो ना एक पासून वयताय तूं मिसा जिवीत भो पाद्री तुमकां एकामेकाक विश करपाक शांती दिवपाक जेजून कितें म्हणटा आयकिलां पाद्री कितें म्हणटा केन्ना आयकिलां तुमी ताका शांती म्हणटाय जेन्ना तुजे लागीं शांती आसता तेन्ना मनीस सुशेगाद आसता तुका धांवपाची गरज ना तुका पिशांच्या सुण्याचे भाशेन सगळें घास मारपाची गरज ना तेन्नाच की तूं सुसेगाद जाता तुगे जिवितांत सगळी शांती वसता तर मीस कोणें बरें कोण आयकिल काय आतां सोंत पाळटाय म्हणटाय तुमी सोंत मिसा वचोन केन्ना तरी तें मीस बरें कोण आयकिलां तें तर मीस चीत दिन तो आयकलो जाल्यार सगळीं गोंयकारां नाजाल्यार सगळीं कातोलिकां गोंयकारां म्हण जीं कातोलिकां मिसा वयता आख्या संवसाराक तीं सगळीं पवित्र कातोलीक जावपाचीं आनीक एक देखून कातोलीक मरपा नासलो रिकॉर्ड उरपाची हिस्ट्री रिकॉर्ड उरपाची 21st सेंच्युरी हिस्ट्रींत रिकॉर्ड उरपाची कोवीड दुयेंसांत एक पूण कातोलीक मेलो ना म्हणून पूण कित्याक मेले कातोलीक हेका लागून मेले न्ही कोण पवित्र कातोलीक जालो ना म्हणून पवित्र कातोलीक सगळे पवित्र जिये नाय म्हणून कोवीड ताका लागोलें हेका लागून कातोलीक मेले ना जाल्यार ही सारकी वर्ल्ड रिकॉर्ड आनी हिस्ट्री जावपाची हितू संवसारांत तर आतां तरी कोण उरलीं तीं कातोलिकां जितीं आहाय तीं हुस्कार घेताय तीं कित्याक जावं ऑक्सिजन लायलो आहा वेंटिलेटर लायलो आहा कित्याक जावं बेड नाय हॉस्पिटलांनी कित्याक जावं खूंय पडलो आहाय तीं साल्वा जातलीं गॅरंटेड पूण हितून तुगेलो आनी मुगेलो आतां आसपाचो हितून तूं आनी हांव पवित्र कातोलीक आसपा जाय तेन्नाच की आमी दुसऱ्यांक वचोन जेजून म्हणटे भाशेन म्हज्या फाटल्यान येयात म्हणून आमी वायट कोण पडे दुयेंत जावन पडलो आहा दुयेंत आहाय तेंच्या फाटल्यान वचून आमी तांकां आद दिन उठयतलीं हो आमगेलो कातोलीक धर्म एक म्हणटाय कातोलीक आनी हेर आहाय ते सगळे फोटकिरे फोटींग आनीक सगळे हेर शिरीपण आसलोले कातोलीक म्हज्या फाटल्यान ये आनीक तो उठून जेजूच्या फाटल्यान गेलो कितू सोंपें आहा न्ही ऑक्सिजन सिलिंडर हाडूंक धांव म्हणला कोण एक्टिवाचे घालून वताय कोण मोटरां घालून वताय ऑक्सिजन सिलिंडर हाडूंक धांवात म्हणून बरयलो आहा बायबलाचेर ओ जेजूच्या फाटल्यान म्हळ्यार कितें पवित्र कातोलीक बरयलो जावपा बरयलो आहा म्हज्या फाटल्यान यो म्हळ्यार कितें तूं जेजूचे भाशेन जावपा बरयलो आहा न्ही तर तुमी गव्हर्मेंटा शिरापताय कोणा मिनिस्टरां शिरापताय कितें फायदो आहा शिराप घात कशी लागताय तूं दुसऱ्यां शिराप घाता तूं दुसऱ्या वरवीं वायट उलयता दुसऱ्या वरवीं वायट कांतर मुट्टा दुसऱ्याचेर तूं वायट तियात्र काडटा सगळ्यांचेर तूं वायट उलयत आहा तुकोडे बरें करपाचें तुकोडे हातयार ना दुसऱ्यांगेल्यो कोडयो काडपाक तुका जाताय जाल्यार दुसरो कितकोन दुसऱ्या सुदराप कितकोन दुसरो बरो जातलो दुसऱ्यांक कितको आदार करूंक पावतलो तो मनीस बरो जायन तें केन्ना कोणें शिकयलां ना अजून तुमी म्हणटाय सेंच्युरी हितू केल्यो तितू सेंच्युरी मारल्यो हितू शो जाले कितें फायदो आहा हितू व्यू मेळ्ळे म्हणून व्हडलो टॅग घाता युट्यूबाचेर 70K व्यू 50K व्यू आनी कितें व्यू म्हणून व्हडलो थंबनेलीचेर टॅग घाता युट्यूबाचेर कितें फायदो जाला कोणाक 70K व्यू मेळ्ळें 50K व्यू मेळ्ळें 100K व्यू मेळ्ळें कितें फायदो जाला 1 लाख व्यू मेळ्ळें कितें फायदो जाला एक तरी मनशाक होंडांतले हांपरामान होंडांतले भायर काडल्याय कोणेंय तर हे पोलक्या वस्तूंचे आमी फाटल्यान कित्याक वयताय कातोलिकां हें बंद करया ही टीव्ही पळय आहा ती एकामा न्ही जेजून म्हणल्यार ओके टीव्हीचे उद्देशी इंटरनेटाचे उद्देशी म्हजी खबर पुरगटात आख्या संवसाराक वचत म्हळ्यार कितें आतां तूं युट्यूबाचेर घाता आख्या संवसारा वयता तूं खंयचे सोशल मिडियाचेर घाता आख्या संवसारा वयता कितें करूंक तुमगे फॅमिली नांव वाडोवपाक आनी पयशांचो इतवास करपाक 10% केन्ना देवा दिल्याय तुमी हितुली फुंगसांव कोताय लाखांनी 20 लाख म्हणून काजार कोताय 5 लाख म्हणून बातिजात कोताय आनी यार सगळे हितू लाख म्हणून कोताय केन्ना देवा तुमी 10% दिल्याय देवाचें जिवीत दिल्याय पुरो बंद करया ना जाल्यार आनीक गोंयच्या कातोलिकांचेर कांय बरें येवपाचें ना
बायबलाचेर हां बरयलोलें वर्स माऱ्यांचो कितले येतले. बरी आसात तांकां न्हय, पूण वायटाकारांक की वैजाची गरज. तर हांव सुगुण्याक न्हय पूण अगुण्याक आपोवंक आयलां. लोकांनी जेजूची निंदा केली, वो वायटकारांगेर जेवपा बसलो म्हणून. तर आतां तुमी कोवीड पॉझिटिव्ह जालें थिंगे गेल्यार तुमकां क्वॉरंटायन करूंक पडटा. पूण आतां दुसरो उपाय आहा. आतां इंटरनेटाचेर लोकांक बरी करपा जाताय. वायफाय घरां आहा, वायफाय घरां आहा जाल्यार तुका वॉट्सॅप फ्री, यूट्यूब फ्री, आनीक लँडलायन सगळें फ्री आहाय गोंयांत जाणाय तुमी. मोबायलाची तूं पॅकेज गेल्यार ते भाशेन तुका मोबायल देखून फ्री पडटाय. फोन तो सर्वीस प्रोवायडर तेश कोन्न फ्री आसता. तर आमी हाजो उपयोग केलो काय ना फकत दुरुपयोग केला, वायटूच उपयोग केला फकत. मुगेल्याच फायद्याक म्हाका कितें बरें दिसता तेंचे हांवें तेकाच लागून हे वस्तूंचो हांवें उपयोग केला, मोबायलाचो, इंटरनेटाचो, वायफायाचो, वो सोयऱ्याचो शेजराचो म्हाका गरजेक जाय म्हणून तेन्नाच तेंचो फायदो काडला आनी तांकां मागीर उजार करून तांकां सोडलीं. हेंच कोताय आमी कातोलीकू, दुसऱ्या पांयाकूच दोन ओडटाय कुल्ल्या भाशेन. बरी आसा तांकां न्हय, पूण वायटकारांक की वैजाची गरज. आतां गोंयांत सारकी वैजाची गरज कोणाक कोवीड जालें तांकां. वैज देखून जायते वैजान देखून रिजायन दिली हें शायकिलें. स्वता जाल्यार खबर ना, तुमी खबर काणचुये. डिस्पेन्सरी देखून बंद कोताय अशें आयकिलां. तर आतां कोणा बोली वयतलीं? वायटांक की वैजाची गरज. आतां वैज आहाय खूंय. कोवीड पॉझिटिव्ह जालें वो थोडी जाल्यार जोर येयला, दिसता कोवीड जालें अशें म्हणून, जाल्यार खूंय आहा दोतोर वैज आहाय खूंय. वैजा म्हणून जीव ना तेंगेलो, वैजा फामील नाय, तुमकां आहाय. तुमकां पयशे आहाय, तुमी वैजा तपासपा कितें 200 रुपया फी दिताय म्हणून वैजान कितें थिंगा रावपाचें बसोन तुमगे 200 रुपया लागून. तर कोणा फाटल्यान धांवतलीं तुमी आतां? हें सायन्स बंद पडलें. जायना कोवीड दुयेंस निवारपा जायना हॉस्पिटलांनी. तो सायन्स म्हूण पळय उलो माताय, हितू वखद काडलीं, हितू हॉस्पिटल बांदिलीं, हितून इंजेक्शन येयलीं, कितें फायदो जाला? तो सायन्स कितें करूंक? सायन्स फकत तुका तपासून दिता. तुका कॅन्सर जालां, तुका तुमोर जाला, तुका मुतांत हातोर जाले, तपासून सांगत तुका. जालें, हेंच काम सायन्सा गेलें. कितें आहा तें सायन्स तुका सांगता अमकें दुयेंस जालें म्हणून. पूण तें कोदें बरें जाता? हातोर फोडपाचें लेजर मोयलें. लेजराचें फोडल्यारूय किडनी सुकोन जिरोताय. मागीर डायलिसीस करूंक पडटूय. हें आनी खबर आहा, जाणाय तुमी सगलीं. तुमकां सांगपा गरज ना. तुमकां हेजी सारकी फूल हिस्ट्री आसतली. दुयेंस कितको जाता, दुयेंसा उपाय कितें, आनी हो उपाय तर घेल जाल्यार ऑपरेशनाक गॅरंटी ना. सायन मारूंक पडटा सगळे पेपरांचेर. तो सायन्स कितें करूंक? बरीं आसा तांकां न्हय, पूण वायटकारांक की वैजाची गरज. आतां वैजाची गरज आसलोली, पूण वैज आतां कित्या शिरीपण कित्या उपयोग ना, हें ना म्हणटाय तें वखद ना म्हणटाय कोविडाक. तर आतां हुंचो वैज आमकां पावतलो ह्या वखदार? कातोलिकांक तरी हुंचो वैज पावतलो? हेरांक म्हणटा कांय उपाय ना. कातोलिकांक एक उपाय आहा, फकत म्हज्या फाटल्यान यो म्हूण जेजू न्हू, ते भाशेन जेजूच्या फाटल्या उदार जावपाचें, जालें. आनी उपाय ना कातोलिकांक. एकू आहा फकत तो कातोलिकांकू आहा, हेरां ना तो. तर कातोलिकांक हें सारकें विन विन सिट्युएशन म्हणटाय इंग्लिशीन. फायदोची फायदो म्हणटाय आमी. तेका लॉटरी लागली म्हणटाय दुसरे भाशेन. तर हो फकत आमच्यान फायदो कातोलिकाच्यानूच काडपा जाता. जेजून ते आमकां सोंपेपणी आमकां सगल्यांक उजार करपाक आमकां करून दवरलो आहा. कश्ट सगळे जेजून भोगिले, तेजो फळ आमी खावपाचो. कश्ट सगळे शिसांनी भोगिले. तांकां चडशे शिसां जिती मारले जाणाय तुमी. एकू जॉनूय सारकें मरण मेला. हेरांक सगळें खबर परगटाय म्हणून जिती मारले. तर तेणी त्रास घेयले, फळ आतां आमी भोगताय. पूण तेजो फळ कोणें काडलो काय? आहा आमकां भोगूंक.
तेच फळ काळया न्ही जेजून आमकां तो फायदो कोण दलो आहा तेजो फळ आमी भोगया न्ही आमगेले फामिलीक दोळ्या मुखारी फुगा जायन मोत्ताय ती उस्कार घेवपा जायना फुगा जायन मोत्ताय ती कोवीड-19 जायन तांकां चोवपा बरें और एक 2 मिनटी भितरी पवित्र कातोलीक जावपा बरें तर हें आमी आतां सारकें चिंत या सारकें सोंपें आहा हितून आनी व्हडलें कांय घेवन बसपाची गरज ना आंख ओवेस वर 2 वळ ओटरा एकदा जुवांवाचे सीस आनीक फारिजेव उपास करताले तेदना कांय जाणांनी येवन जेजूक म्हणलें जुवांवाचे शीस आनीक फारिजेवांचे शीस उपास करतात पूण तुजे शीस करिनात तें कशें आनीक जेजून तांकां सांगलें कोणाक फारिजेव आनीक जुवांवाचे शीस उपास करताले म्हूण विचारताले तांकां लग्नाच्या पावण्यांनी न्हवरो तांचे सांगाती आसो पुर्यान उपास करूंक जाता जायत तांच्या सांगाताक न्हवरो आसो सोर तांच्यान उपास करूंक जायना पूण न्हवऱ्याक तांचे मदलो काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनीक तेदना तो दीस येतोच ते उपास करतले पोरन्या वस्त्रांक कोणूय आवळोक नासलोल्या नव्या लुगटाचो कोपो मारीत जाल्यार नवो कोपो पुर्यान वस्त्राची सुतां ओडून भायर सोरता आनीक फाळो ओदीक व्हडलो जाता न्हय म्हूण नवो सोरो पोरन्या दाब्यांनी कोण भरिना भरलो जाल्यार सोरो दाबे फोडटलो आनीक सोऱ्याचो आनीक तसोच दाब्यांचोय इबाड जातलो ना नव्या सोऱ्याक नवे दाबे जेजू हिंगा तांकां व्हडलो लांब जाबाब दिता वचोय 2-3 वस्तू घालून जेजू तांकां सांगता ते म्हणटाय तुमी उपास कित्याक कोनाय फारजेव आनीक जुवां म्हळ्यार कोण सोंजावां गेले शीस हेंचो उतरां बरयलो आहा एकदा जुवांवाचे शीस म्हळ्यार सोंजावां गेले तेगले शीस आसले तुमकां बायबल बारीक आशिल्ल्याक कळटलो तर सोंजावां गेले शीस आसले कित्याक जेजू गेले येण्याची खबर परगटूंक क्रिस्त येण्याची खबर लोकांक सांगोंक की वायट सोडात तुमचो मार्ग बदलात आनीक तुमच्यो वाट्यो बदलात आनीक पातोक सोडात जेजूची वाट सोंजाव नीट करपा येयल्लो लोकांक संदेश दिवपाक की आतां आमकां तारण मेळपाचो वेळ येयला तर लोकांनी येवन विचारलें जेजू कडेन तर जेजून तांकां जबाब दिलो की न्हवरो आसो सोर शीस उपास करपाचें ना म्हळ्यार कितें जेजून सांगिल्लें आपण मत्तूच ते उपास करतले दुकान तांकां घोडये दूख जायत आनीक ते घोडये उपास करीत पूण हांव तांचे सोवें आसोसर उपास करपाची गरज ना जेजून सांगिलां तर आतां आमी कातोलिकां उपास कित्याक कोताय काय इगोज मातीन आमकां एक सोंत दवरला मांस खावपा न्ही म्हणून निमाण शुक्रारा उपास करपा म्हणून वा पेज जेवपाची कितें एश कोन्न मोटें कितें खावप न्ही आम फोल्ग माताय तेश कोन्न लायट पेज ओ कोण चाय बडोवन तोस खाताय जाणटे बी आहाय तेश कोन्न तर हें आमकां आमगेले काळी जेजू सोवें ओडोता ओ जेजू गेल्या कश्टांचो आमी गुळास कोत्ताय तेका लागून आमी सिंथिरेश आहाय म्हणून दाखोवपाक हो उपास आमगेलो तो उपास केल्यार कितें मेळटा ना ती एक पद्दत इगोजीन आमकां दवरलो आहा की आमी जेजूक रेस्पेद दिताय
जेजू गेले कोश्ट जेजून 2021 वर्स पयलीं काडले त्या कोश्टांचो आमी नियाळ कोताय. तोय जाल्यार 60 वर्स जालें तेंचे उपरांत ना तो उपास जाणाय तुमी आनी भुरग्यां ना. कितू भुरग्यांक एज म्हणून खबर ना म्हाका, पूण भुरगीं जाणटीं आनीक जीं दुयेंती आहाय जांकां ट्रिटमेंट चलता वखदां चलताय गोडे कोण प्रेग्नंट आहाय तांकांय आसतलें. पूण धर तूं ह्या उपासाचो फायदो काय ना तो इगोजीन आमकां एक उगडास करपाची एक रीत एक पद्दत अशी करून दवरल्या. तर आमकां हिंगा जेजू सांगता आपण आसोसोर उपास करपाची गरज ना. आनी आतां जेजू गेलो सदां उपास करून मरपाचें. तुमी तर आतां म्हणलें जाल्यार जेजू आतां खूंय आहा काय म्हटलीं तुमी. जेजून सांगिलां न्हवरो आसोसोर तांच्यान उपास करूंक जायना. आतां तूं म्हणलें जेजू खूंय आहा. आतां जेजू पुनर्जीवन जावन येयलो उपास करपाक गरज आहा ना. जेजून खूंय सांगिलां उपास करात म्हणून म्हज्या पासोत. हांवें कोश्ट सोंसले म्हणून उपास करात. उपासान मागल्यार तुमकां मेवतलें खूंय बरयलो आहा. उपास म्हळ्यार कितें? उपास म्हळ्यार मुगेल्या जिविताची नवसरणी करपाची. ती उपास कोण आसतना करपाक जाता. तुमी तो न्यू येयलाय मुगे चॅनलाचेर डिस्क्रिप्शन वसाय 5-10 मिनट पुरो तो उपास तापास म्हणटा तो सोड्याय. तो पोन्ने कोरार लोकां जेन्ना उपास कोतालीं लोक तेंचेर काकूट कोता देव तेंचेर काकूट कोतालो आनी तांकां कितें बरें मेळटालें. ही पोन्ने कोराराची पद्दत. गिव एंड टेक रिलेशनशीप म्हणल्यार कितें तुवें कितें तरी दान दिवपा जाय आसलोलें कितें बरें करपा जाय आसलोलें आनीक मेंढऱ्याक ना जाल्यार बोकडेक मारल्यार तेगे रोगत घायल जाल्यार तुगे पातकां एक वरोस तुगेलीं ब्लॉक जातालीं तीं पातकां थिंगसान उत्तालीं मुखार येनासलीं. ह्या वर्सा तुगेलें वायट जाय नासलोलें. ती पद्दत आसलोली पोन्ने कोराराची. तर आमकां नव्या कोरारांत जेजू जिवंत जालो. तर उपास कित्याक? तुमी म्हणटाय कोरेजमा सोरो सोडलो. थोडी कोरेजमा मास खायनाय. कित्याक? ती फोकाण कोताय. कोरेजमा सोडलो सोरो कोरेजमा मास खायनाय कितें फायदो आहा? कांय फायदो ना. जेजून उपास केलोलो केदोणा बरें वचोन चोय नालायक जायना कांयत. जेजून उपास केल्लो 40 दीस केदोणा जेन्ना जेजून बातिजात गेलो. आतां आमी उपास केदोन कोताय कोरेजमा कोताय जेजूगे दुखा म्हणून. जेजूगे दूख आजून आहा. जेजून दूख आपल्याचें घेवन आमकां सूख दिलां. तर कोरेजमांतलो तुमगेलो निच्यो पडे तुमी कोरेजमा 40 दीस पडे कितें कोताय लोकां दाखोवपाक आमगे घारां मास खायनाय आमगे होण्ण मारनाय आमगेर घारां सोर हाडनाय सोर पिनाय. हें कितें करूंक? हेजे कितें गोंयचे फामिलीचे एक फामिलीचे बरें कितें येयलां वो जे सोर सोडटाय तेंचे कितें बरें येयलां ना. कोरेजम काबार जालें पोत्तून कोमेस. कोरेजम कोमेस जाचनी पयलीं जाणाय तुमी कार्नवाल 3 दीस. कितें चलोलां? सोड्याय कातोलीक पण कांय फायद नाय. तूं कातोलिकांचो संवसारान कांय फायद ना. नंबर आंकडो वाडोन कितें फायदो आहा? कातोलिकांचो आंकडो सारको हाय आहा. गोंया आनी मुठाय सारकी हाय. कातोलिकां चड आहाय. एक गांवांनी चडशीं कातोलिकाय. आमगे गांवांत चोयलें जाल्यार पयलीं आमी भुरगीं आसतना सगलीं कातोलिकाय. एका 4-5 घोर मेळटात तुमकां आमगे गांवांत आख्या गांवांत. कोंकण्या गेलीं थोडीं सारकीं. तर हें कितें करूंक? हें सो कातोलीक पण कितें करूंक? मिसा वचोन इगोज बोल्ल्यो ते कातोलीक पण म्हणटाय. इगोज बोन कितें फायदो आहा? कोणा बरेंपण मेळ्ळां ना. इगोजी वचपाचें जो मनीस पवित्र कातोलीक जालें तेणेंच. जेजून देखून सांगलो आहा साप सांगलो आहा तें कोण चोयनाय. तेका कोणशे आवडयताय. जेजूगे पड सांगणें आहा जेजून पड कायदो घायला तूं पोत्तून वच. तुगेलें दान तुगेली बॅट कितें पडे हाडल्या ती हिंगा दोन पोत्तून वच. खूंय वचूं घाराक वचोन न्हिदपाचें ना फोल्ग मारपाचें ना. दुसऱ्यांक बोगसपाचें. बरयलो आहा कितें तें वचोन चोय दोळे उगडे गुगलाचेर मान चोय जेजून कितें सांगिल्लें तें पोत्तून वचोन कितें करपा तें आमगे डिस्क्रिप्शनांत बरयलो आहा.
तर तुमकां 5-10 मिनटं पवित्र आत्मो सांगोता पुरो वायट जिवीत सोडून सारकें न्ही कातोलीक जावपा हीं डुप्लिकेट हीं लूक वॉम म्हणटा इंग्लिशीन तुमी रितीरा हिंगा थिंगा गेल्यार तुमकां कोण रिती दितो सांगोता तुमी सगळे लूक वॉम कातोलीक जाले म्हळ्यार केसोले थोंड पडले शेडले बेडशेले म्हळ्यार आनी उपयोग ना तेजो जेजून अशें कोण तोंडार मारलोलें सगळें अशें फारिजेवाचें सगळें हें जेजू कितें सांगोता 3-4 भाशेन 5 भाशेन जेजू तेजे तोंडार मारता हें तुमगेलें कित्याक शिरी पडना ओके तांकां खबर नासलोली नवो कोरा तेजो नासलोलो पोन्ने कोरा नासले ते जेजू सांगोता तेजेर तेणी चीत दिवपाची पूण तेणी मानून घेयलो ना कित्याक हांव पोतून सांगो तुमकां तेंगेलो धंदो जालो तो हे फारिजेव धर्माचे वडील अधिकारी आनीक पाद्री तेंगे धर्माचे ज्युसांचे तेंगे धंदो जालो तो ते बरे पोटाचे मुठी मांजयताले लोक 10% दिते देवा कायदो आहलो तेंगेलो तर हिंगा जेजू पोतून जायते भाशेन थंय तोंडार मारता आनी एक कोळी बरयलो देखून हा बायबलां ते इतू रागार जाले की जेजून तांकां यशश म्हणलें म्हणून आनी जेजूक थिंगा दवरपाक वताले ते ऑन द स्पॉट पूण सगलो लोक हे मागणें येयलो तो चड आहलो मेजॉरिटी लोकांक चड आहली ते भिले हात घालपा जेजूचे तर आमकां कातोलिकां आतां ह्या टायमार कातोलिकां जेजू कितें सांगोत काय हें तोंडार मारता जेजू पोतून कातोलिकांच्या पूण कातोलिकां लॉज आहा ना जे परी तांकां त्या तेंपा वयले ज्युसां लॉज नासलोली तेणी जेजू आजून मानून घेयलोलो ना म्हण तूं आतां न्हू आतां कोण पडे ज्यूस जियेताय तेणी तेदनाय मानून घेवन आजून मानून घेयलो ना 2021 वर्सांनी पूण आतां पळय गोंयांत पळय कातोलिकां आहाय तांचो कितें उपयोग आहा ना पळय ज्यूस आतां पळय इज्रायल आहाय आतां 2021 तेच कातोलिकां ज्युसां मदीं कांय डिफरन्स ना फकत ते ज्यूस म्हणून आहाय तेणी जेजू आजून मानून घेयलो ना कातोलीक म्हणटाय जेजून मानून घेयला पूण जेजू भाशेन जियेताय ना तेणी जेजू मानून घेयलो ना तेय जेजू भाशेन जियेनाय कातोलिकांनी जेजू मानून घेयलो म्हणटाय तुमी मानून घेयला जेजूक जेजू देवाचो पूत जेजू सांतिस्नेचो देवाचो एक जोण आनी सगळें मानून घेयलां पूण कितें फायदो आहा ज्युसांच्या भाशेन जियेताय आतां पांये सारके बांदून दवरलो आहाय कातोलिकांच्या देंवसारान जसो एक आर म्हळ्यार जाणाय तुमी सोरपा भाशेन आसो तो मनशा गिट्ट तो मनशा गिट्ट आनी मागीर एक रुका इंटोळ घेता सारको रुका रावंड मारता तेश कोन्न गोंयकारांक सारके बांदून दवरलो आहाय गोंयकारांच्यान कांय करपा जायना कातोलिकांच्यांनी एक मिलाग रे कोजाप कातोलिकां जिवितांत घडटा कोणाका उलोवन करूं जाता जायना कित्याक गोंयकार हो बायबलाचे जे पण बायबलान सांगिलां तेजे उद्देशीन चोलनाय बायबल सांगोत एक गोंयकार कातोलीक कोताय दुसरें उरफाटें पत्तें बायबलाचें कोणें कातोलिकांनी केलां 10 मादाम्यांतलो एक देखून मादामेंत दवरूं जायना कितको दोतो तुमी इतुले संवसाराचे आशेक लोबदोल्याय कुडीचे आशेक लोबदोल्याय हें पयलें घडटालें ना न्ही सोडोम गोमोरा म्हणटाय तें मान टायप करून चोया इंटरनेटाचेर गुगलाचेर आनी आचाय तें बरें कोन्न बायबलांतू आहा वेर सुचो आनी हांव खबर ना म्हाका गुगलाचेर माले येता सगलें सोडोम गोमोरा मारे आनी चोय तेजे पास्ट आतां संवसार जालो आहा चोयाय तुमी मारे आनी चोयाय आतां कितू पास्ट जालो आहा तो आनी तेदना लोक कितू पास्ट आहलो तो पोन्ने कोरारांत हें तर आतां कातोलिकां तेजे पास्ट जालो आहा सोडोम आनी गोमोरा म्हणटाय तेज्या परस तें पोन्ने कोरार आहलोलें पोन्ने कोरार लोकां परस आतां गोंयचे कातोलिकां तेज्या पाड जालो आहाय फकत इगोजी वयताय मिसा वयताय सोंत मानताय कितें फायदो आहा सोंत मांदून तुका कितें मेळपा आहा ना तो इगोरोज मातेन देवा कातोलिकांक एक सोयेग दिला देवाच्या भेटवणेंत आठ घेवपा तो कोणाक आतां स्टार्टिंगा सांगिल्लें तुमकां की पवित्र कातोलीक आहा तेकाच जो जेजूचे भाशेन आहा तेज्यानूच तितू वांट घेवपा जाता बायबलाचे आनिकूय वेर्स आहा गॉड इज स्पिरीट एंड ट्रूथ दोज हू वर्शीप गॉड मस्ट वर्शीप गॉड इन स्पिरीट एंड ट्रूथ म्हणल्यार पवित्र जाल्यारच तुज्यान तो पवित्र कुमन्यांव साक्रामेंत घेवपा आतां पवित्र जावप म्हळ्यार कितें अजापा मिलाग्रो करप
तुमको जाताय तर कुमन्या कित्याक येताय फायदा हा कांय फायदो ना कुमन्या गेलो न्ही कुमन्या हायन भर जाताय जायना कित्याक तांचे भितर जेजू येयना कुमन्यांतल्यान कितको येतलो वायट आहा थिंगा जेजू कितको आसतलो देंवचार आहा थिंगा देव कितको आसतलो तुमी पवित्र कातोलीक जात्रेची मिसा वचपाचें इगोज हाली आसूं जायो गोंयच्यो तेका म्हणटाय कातोलीक तेजे उद्देशीन लोकांक कळटलें की जेजू खरेंच देव म्हणून जेन्ना कातोलीक एक कातोलीक एक गांवां एक कातोलीक पवित्र जावपा लागलो तेदोन त्या गांवां आख्खी अजापां मिलाग्रू जातल्यो दोतोरांगे डिस्पेन्सरी दोतोरांगे हॉस्पिटलां बंद पडटलीं तुगे उतराचें जाता आतां सद्या बंद पडलें आसतलीं दोतोरांनी खूद बंद केलें आसतलें आजून आतां म्हणल्यार कोविडा भिवून तर आमकां दर एक कातोलिकाक जेजून पड सांगिलां हो उपास म्हणटा तो कातोलिकांक न्ही उपास करपाची तुमकां कसली गरज ना नव्या करारांत जेजू जिवन जावन आमचें सगळें आसा आतां जेजून सांगिलां हांव चोय तांच्या सांगाताक न्हवरो आसोसोर तांच्यान उपास करूंक जायना कातोलिकान कित्याक उपास करपाचो जेजू आमचे मोदिना जेजू आमचे सोबे ना जिवन जालो ना जेजू तर उपास कित्याक कोताय तुम जेजूगे मान नाही जेजून सांगेल तें आयकनाय जेजून कितें सांगोता तांच्या सांगाताक न्हवरो आसोसोर तांच्यान उपास करूंक जायना म्हळ्यार हांव तेचे बरोबर आसोसोर तांकां उपास करपाची गरज ना जेजू जिवन जायन परतून येयलो मागीर वळ बरयलो आहा जेजून थंय पूण न्हवऱ्याक तांच्या मदलो काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनी तेच ना तो दीस येतोच ते उपास करतले जेन्ना जेजू तेंचेर सोशिल्लो ना जातलो तेन्ना ते भिवोन नाजाल्यार दुकान गोडी जेजूचो उगडास करीत गोडी उपासा बसोत कितू दीस करपाचो कितकून करपाचें तें जेजून सांगलो ना ते उपास करतले म्हणून सांगिलां ते मागीर तेंचेर डिपेंड आहा ते मानून घेतलेय कोतलेय वा केलो ना आमकां कांय बरयलो ना बायबलाचेर तेणी उपास केलो म्हणून जेजू मोन न्हू तेणी उपास केला खूंय बरयलो ना ते अप्पर रुमांत वयर थिंग आसलोले ते आमकां सांगिलां आंकवार मुरे सांगाताक सायबिणी माई सांगाताक आनीक मारिया मागदालेन आनीक ते शीस एक वयर रुमां आसले आमी जाणाय बरयलो आहा ते बीन भितर आसले उपास केलो मो बायबलाचेर मेळना म्हाका आजून मेळ्ळें सांगतो तुमकां मुखार तो दीस येतोच ते उपास करतले पूण जेजून हिंगा साप केलां पयलें तांच्या सांगाताक न्हवरो आसोसोर तांच्यान उपास करूंक जायना आमकां उपासाचो कांय फायदो ना कातोलिकांक हें गोठ मोतीन दवरयाय हो उपास हो सोंत म्हणटा तो कातोलिकांक फकत एक उगडास करपा जेजूचो आनी उपासान गरज ना सोंत म्हण तूं फकत कातोलिकान मिसा पवित्र कातोलिकान मिसा वचपाचें हेरांक ती मीस आयकिली कितली मीस आयकिली कितले फाट कुमन्यांक गेलो कांय फायदो ना आनीक तुमी आनी मागीर मेलोले मो मिस दिताय ती आनी सारकी सोडून दियाय तुमी तेच पयशे व्हराय आनी खूंय तुमी पिलार मिस दितालीं तिंगा दियाय ऑन डायरेक्ट दियाय डोनेशन म्हूण दियाय कितें 10% देवा दिवपाकूच जाय तुमी गोड मिसां 5 दितालीं न्ही ते कोणानी ते भिकाऱ्यां देखून गायल्या फायद ना 5 रुपया भिकार देखून सोडून भायर मातलीं तुमगे वर्सा 500 फायद जाता तुमकां वर्सा 10% तुमगे 500 जाताय वर्साकू तुमी वर्सा एक पाट वचोन 500 नोट दिनी मिस बरयताय पिलारी वर्सा तुमगे 10% 500 जाताय कातोलिकांक गेले 5% 500 10% 500 दवरले जाल्यार कितू जालें पगार वर्साचें 50,000 जालें वर्सा पगार सगळे कातोलिकांक 50,000 पगार हा वर्साकू वर्साक हा एक म्हयन्यांनी गव्हर्मेंटाक काम करता तांकां 50,000 आसतले उणें तरी तुमी 500 रुपया दिन देवा फोटयताय आमी मेलोल्या मिस दिलीं ती आमचे पासत पावतलीं म्हणून तुमी पासत कोण पावना हे 500 रुपया तुमी दिन देवा फोटोवपा सोदताय कोंत मारे 10% बसाय कोण ना कोंत मारूं कोण ना कॅल्क्युलेटर आहाय सगळ्या मोबायलांत कॅल्क्युलेटर आहाय 10% मारे वर्सा कितू पगार जाता तुम तर म्हयन्या 1 लाख जोडटा वर्सा 1,20,000 जाले एक झिरो काडे हाटलो हांव मॅच शिकयता तुमकां कितू पगार जाता 1 झिरो काडे 100 तुले 10% म्हळ्यार
10 पावंड एक झिरो काडपाचो शेंबऱ्याचो. तर 1 लाख 12 लाख तो तुगे पागार जाता. एक झिरो काड 1,20,000 देवा दिवपाचे आनी तूं 500 रुपया दिन देवा फटयताय. तारोड्याक कितू पागार आहा? तारोड व्हडले नेट मान सांगता आमी ओटरोर काम कोताय आमकां न्हिदों टायम मेळना. आवय आमकां बरो सुसेग मेळना. कोणा भुरग्यांक घाराक फोन उलोवपा मेळना बायलां कडेन. हांव व्हडले नेट माताय. कित करूं हें नेटू? तुमी 10% देवा दिल्याय. तुमकां तर म्हयन्या 1 लाख पागार आहा जाल्यार तुमगेली 8 म्हयन्या इयाज दिल्यार कितू जाले? 8 लाख जालो नाय? 8 लाखान झिरो काडल्यार एक झिरो कट कर कितू उरले? 80,000 उरले. 80,000 तूं म्हयन्या देवा दिताय वर्साकू? 80,000 मिस बुरयताय तुमी? 500 रुपया मिस बरोवन कोणा फडयताय? वसाय आनी 80,000 सारके पिलार दियाय संस्थे दियाय. फकाण कोण नाका देवाची. पुरो फकाण केलें तें पुरो बंद करया. हांवूय त्याचेर रेब्यां लोडटालो. आतां म्हाका 8 म्हयने जाले हांव पवित्र जालो जाल्यार. तुमी हें सगळें सोड्या रेबो. आनी वगत उरलो ना. असो कोवीड तुमकां मान हाता पुरो. आनी तुमी कोवीड जावन मोर पुराय रावं नाकाय. सालवा जाय. हे उपास कोण हें कोरेजमा हें कोण तें कोण देवा फटय नाकाय. तेजो कांय फायदो ना. तुमी तुमकांच फटयताय. वसाय संस्थेक ओल्ड गोवा पिलार पादाक हिंगा 5 वा संस्था दियाय. हुंय भुरगीं पाद्री जाताय थिंग संस्था वचोन दियाय. तुमगे 10% पागार सगळें आठून दियाय. 3-4 संस्था आहाय जाल्यार सगळें आठून 20,000 दियाय. 4 कोडे 80,000 जाले. तुमकां तर सारकें जेजू भाशेन तो जिवीत जिवपा जाय. हीच पद्दत आनी दुसरी पद्दती ना. हितून तुमकां बरो मस्को पाव बरो साकर मानतो तुमकां मस्को पाव दिलो. हें तुमगे इफेर ना वचपाचें. तुमगे भुरग्यांचें वायट ओडपाचें. दुयेंसां. तूं आपल्या जाय ते भाशेन धर्म मानतलो आपूण. मुगे पद्दत दुसरी धर्म मानपाची. हांव म्हाका जाय तेशको मानतलो. हें तुमगे कित्याक शिरीफपणां? हें देंवसरा गेलें. तुमची वाट लावपाचें. स्वताची फकाण करपा सोडय. ही फकाण तुमकां केन्ना बऱ्या पडपा नाय. आयज ना जाल्यार फाल्यां तुमचेर वायट येतोलेंच. सारकें गॅरंटेड 100%. बायबल सांगता बरोवन दिलो आहा हांचो बायबलाचेर. कितू कळेरी बरयलो आहा एक कळेनी. तुमी फुल्स म्हळ्यार पिशे तुमचें निसोणटोन जातोलें कितू कळे बायबलाचेर बरयलो आहा तेंचुय. केन्ना बरें येवपा ना. 21 पोरने वस्त्रांक कोणूय आनवळ्याक न्हेसलोल्या नव्या लुगटाचो कोपो मारीत जाल्यार नवो कोपो पुरेन जेजून कितें म्हणपा सोदिता की आमी एक जिन्स धरया. तुमी जीन पॅन्ट चड फेमस आहा न्ही. जिन्साचो एग्जांपल घेया. एक कोटलो जिन्स आहा म्हणटा पोन्नेलें. तेका न्हेय जिन्साचो कुडको लायलो म्हण तूं जाल्यार जेजू म्हणटा तोय कुडको तुवें लायलो तो कित्याक फायद्या पडपा ना. तो पोन्नेलें कपड्याचेर लायत शिंवलो म्हणून तो ओडोन वयतलो जाणाय आमी. हें आनी व्हडलें एक्सप्लेन करपाक गरज ना. तशेंच जेजू हेजी गोडी आमकां तितू आयडियर ना आसतली. दुसरी पळय एग्जांपल दिला तितू आयडियर ना आसतो आमकां. पूण आचल्याक कोट्टा आमकां सारकें सोंपें आहा तें की तेंगेली लेदराची ती दोणां त्या दोणां हेंचोय दोबे आमी हें म्हणटालें सुरकाटाय तेका दामणे ते भाशेन जेजून एग्जांपल दिलोचो हिंगा की न्हेयलो सोरो न्हेय घालपाचो. पोन्ने इंतोर घायल जाल्यार तें दामणें फोडटलें आनी सोरोय हांवोन इबाड जातलो. हे 3 एग्जांपल आमकां हिंगा जेजून दिले. कोणाक? फारिजेवांक आनीक सोजावांक गेले शीस कितें कोताले उपास कोताले म्हणून ते हिंसाताले तेंकां हे 3 एग्जांपल दिले. तुमकां कांय फायदो ना. नव्या कोरारांत तुमकां पवित्र जियेवपा पडटलें जेजूचे भाशेन. पोन्न्या कोरारांत लोकांन 10 मांदामेंत दिल्याय ते मादूं न्हय देवा गेले. सोडोम आनी गोमोरा खबर आतां सांगिल्लो तुमकां. आख्खो संवसारूच तेसो आसलो तो मोरोलेस धरयाय तुमी. तेका लागून जेजू धाडूंक पडलो. तर जेजू म्हणटा हिंगा 2 सुवातेचेर आमकां हिंगा सांगता की पोन्न्या कपड्याचेर नवो कुडको शिंवोन कांय फायदो ना. तो कपडो भायर मारपाचो.
पोन्ने दामणी तितून नया स्वर्गान फायद ना, ती भायर मारपाचीं, ती कुसबेलें कोटलें लेदरा दोले कोटले जाणाय तुमी लेदर कोटेत तें आनीक प्लास्टीक दोल्यारी प्लास्टिकाची ब्रिटल जाता ब्रिटल म्हणून इंग्लिशीन उतर तेजोय पावडर आसा थोड्या तेंपान हडटा पूणूय वीक जाता न्ही लोखणूय जाणाय तुमी कळून येता लोकडां तेका लागून आतां पड कोण बरे बिल्डर आहाय बरो कोण तोकोस घेवन आपल्या घर काडटा तो जें लोखण उजार कोताय हांबल्या बांबल्यांकू सगळें लोखण सकयल फावंडेशनां बी घाताय तेका सगळ्याक हें कोताय प्लास्टीक कोटींग कोताय रब्बर कोटींग कोताय कळूंक लागना जावपा नाजाल्यार थोड्या वर्सांनी तें शिमीट फोडटा लोखंड पेड्डा जाता न्ही कळून येता न्ही टॅरसी मागीर कुडके पडोंक लागताय हांबल्याचे कुडके पडोंक लागताय तर हिंग जेजू म्हणटा पोन्नें जिवीत सगळें सोडून दिवपा जाय पोन्नें जिवीत आनीक नवें जिवीत तुज्यान बरोबर चलोवपाक जायना कांय फायदो ना म्हणटा जेजूक नवो कपडो काडून पोरण्या कपड्याचेर शिंवलो कितें फायदो आहा म्हणटा ना पोरनो कपडो तो उजारीच कोन्नाका भायर मार म्हणटा जेजू पोन्नें दामणें भायर मार म्हणटा ते उपयोग ना तुगे नवें जिवीत मेळ्ळां नवो सोरो केला नवें जिवीत मेळ्ळां जाल्यार पोरनें जिवीत तुजें सोशिल्लें भायर सोरोन वता दोगांयच्यान वांगडा रावपा जायना तुगेलो इबाड जातलो जेजून सांगला वचोय त्या कपड्याचो बुराक आनीकूय व्हड जातलो कित्याक तुवें त्याचे वयलें शिंवलें तें आनी ओडून तो बुराक आनी व्हड कोतलो फायद ना तो वेस्ट पयलींचें लायफ पोन्नें लायफ सगळें सोडून दिवपाचें देंवसरा गेलें आनी पवित्र कातोलीक जावपाचें तुमी तें इतें घेवन रावतले ना आपूण कातोलीकूय जालें न्ही तो कातोलीक जाल्यार कितें पवित्र कातोलीक जाल्यार तुगे आनी पोन्नें आनी कांय आसना तुका सगळें न्यू जाता बरयलो हा बायबलाचेर न्यू क्रिएशन म्हणून बरयलां न्यू लायफ म्हणून बरयलां एक कळेर वचोन चोय एक म्हणटाय बायबल स्टडी हांव कितें सांगता वायट सांगता तें तुमी वचोन चोवपा जाय आसूं जाय एक पाट 10 पाट्याचे आनी तेन्नाच की तुमगेलो भावाट देवाचेर वाडटलो वो हें सोत खरें म्हणून आमगेलें जिवीत हेचे भाशेन जावपा जाय म्हणून आनी हें प्रिचींग 24 वरां घरां घालून दवराय आनीक फाल्यां उठोन बरोय आनी तुमी हेंच कोराय उठोन सकाळीं मुखार मोबायल दवराय सेल्फीचेर रिकॉर्ड कोराय कॅमेराचेर आनी युट्यूबाचेर अपलोड कोराय सगळ्या फ्रेंडांक धाडे की आमी आयसान अजापा मिलाग्री करपाक लागोले आमी जेजू भाशेन जाले म्हणून मारे येश कोन नेट मारे हें सारकें आनी म्हाका हें करपाकूय म्हाका पवित्र देवानूय बळ दिलो म्हणून जे परी सेंट आमगेलो पॉला गेली चिटी मेळटा तूं बायबलाचेर हेजेर टायप केलें मेळटलें गुगलाचेर म्हाका हें बळ देखून फकत देवूच दिता पवित्र आत्माच दिता आहा पॉलागे चिटींची आहा तें चुये मारे आनी जे कोण पवित्र कातोलीक जायन पळय सगळ्यो अजापा मिलाग्री कोता आपल्यागेलो टायम देवाक दिता ही प्रिचिंगाक कोता दुसऱ्यांक आदार कोत्ता हें सगळें बळ ही कृपा देवा कडच्यानूच येता पॉलान आमकां सांगलो आहा म्हजे ताकेतीचेर म्हजे उद्देशी म्हजे वरवीं म्हज्यान कांयच करपा जायना एक मनशान जेन्ना तुजे भितर देव येता तेन्नाच सगळें देव म्हजे उद्देशीन देव कोत्ता देवूच दिता सगळें हें क्लियर केलो आहा तरी आमी देवाचो आदार घेवनूच आमी मुखार या देवाकूय कोण दी सगळें आमी फकत आमगेलो टायम आमगेली बायबल स्टडी आमी सारकी करपा जाय आमगेलें मन साफ करपा आमगेलें मन सारकें थाऱ्यार पवित्र आत्म्याचे शिकवणीचे उद्देशी आमगेलें मन चलपा जाय जें जेजून आमकां शिकयलें तें 23 एकदां अशें घडलें जेजू एका सोनवारा दिसा शेतांतल्यान वेतालो आनीक ताचे शीस चलत आसतना कोणसां तोडूंक लागले तेन्ना फारिजेवांनी जेजूक म्हणलें पळय सोनवाराचें करूं नजो तें काम ते कित्याक करतात आनीक जेजून तांकां सांगलें दावीद आनीक ताच्या सांगात्यांक गरज पडली आनीक भूक लागली तेन्ना ताणें
कितें केलें तें तुमी वाचूंक ना कितें? मुणगे कशे भाशेन तो आबियातार परम याज्ञिकाच्या काळार देवाच्या घरांत भितर सरलो आनीक याज्ञिकां भायर कोणाकूच खावंक सत्य नासली ते देवा मुखार दवरलोले उडे ताणें केले आनीक आपल्या सांगात्यांकूय दिले. ही सगळी खबर तुमी वाचूंक ना बी? आनीक जेजून तांकां सांगलें, देवान सोनवार मनशां खातीर केला, मनशांक सोनवारा खातीर करूंक नात. म्हणटोच मनशाच्या पुताक सोनवाराचेरूय अधिकार आसा. येवकार तुका आनीक तुजे फॅमिलीक युट्यूब लायव्हाचेर जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. सगळ्यांक तुमकां देव एक बरो आनंद भरीत उर्बे भरीत दीस दिवं. पुताक सोनवाराचेरूय अधिकार आसा, मनशाच्या पुताक सोनवाराचेरूय अधिकार आसा. जेन्ना संवसार घडलो तेन्ना देवान मनशाचेर आशिर्वाद घालून म्हणलें, आख्ख्या संवसाराचेर तुका अधिकार आसात. जायतीं कातोलिकां देखून म्हणटा आमी वेजिटेरियन जाले आतां. आमकां दोतोरान सांगिलां रेड मीट चड खायनाकाय. आमी सारकें सोडून दिलें आतां, सारकें वेजिटेरियन जालें आमी. तर जेजू कितें म्हणटा हिंगा? देवान सोनवार मनशां खातीर केला, मनशांक सोनवारा खातीर करूंक नात. सगळे वस्तूंचेर हुकूम अधिकार देवान आमकां दिला. तर हें हायल्यार बरें न्ही, तें हायल्यार बरें न्ही म्हणटाय तें सारकें सोतू ना. हेंचो स्वताचो जेजून हिंग सांगिलां, देवान वस्तू मनशां खातीर केल्यात, मनशांक वस्तू खातीर करूंक नात. सोनवार आहा ते काळ्यांनी वस्त घाले. तुमी कितें दोतोरान मांस खायनाका, साकर खायनाका, डायबेटीक जालो म्हणून, आनी कितें खायनाका. तुगेलें मांयक पायक डायबेटीक आहलोलें, कोलेस्ट्रॉल आहलोलें, तुमकां जातोलें, बंद कर हें सगळें खावपाचें. हिंग देवान तें सांगिलां. तुमी हेज कोण गोंयकार देखून जायत म्हणटा आमी दुकरा मांस खायनाय, आनी कोण म्हणटाय आमी बीफ खायनाय. आमकां हें रेड मीट खायनाक म्हणून दोतोरान. हें कातोलिकांक हें उलोवप. आतां कोण म्हणटा आमकां फ्रूट लायक जायनाय, चड म्हणटा आमकां वेजिटेबल लायक जायना. एक एक मनशागेली एक एक कोडी आहा जें देवान सगळें रचीत आसतना जेनसिसा वचून चोय. तुमी बायबल वाचलो ना जाल्यार आजून आचिल जाल्यार आनीकूय एक पाट वसाय. कित्याक तुमी आचिल तें तुमगे मतीन घड उरलो ना आसतलें. जेनसिसा बरयलो आहा 5 दीस जेजून सगळे एक एक वस्तू रचिले आनी गूड 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 म्हणलें. कोणें? रचणार देवान. खूद आपणें रचून म्हणलें इट इज गूड, बरें. तर हें बरें आहलोलें. आतां 21st सेंच्युरी पावतरी वायट केस जालें. कितू वर्स गेलीं? 6, 7, 8, 9,000 वर्स गेली आसतली. जेजू येयल्यार इंचो 2021 जालें आनी पयलीं वर्सां हाय म्हणटू. तर संवसार घडल्यार इतू 1000 वर्स जालीं आनी आतां येवन तें गूड आहलो तें बॅड जालें. ही सायन्स हे दोतोर तुमकां सांगताय तें बॅड म्हणून. हें सोतू ना, फोट ती आसोल फोट, वायट लाय म्हणटाय ती. तें हायल्यार डायबेटीक जाता, साखर हायल्यार, गाये मांस हायल्यार हार्टा येता, कोलेस्ट्रॉल जाता. हें सोतू ना, फोट ती. आमी कातोलिकांनी बायबल कितें सांगत तो चोवपाचो. बायबलाचेर जेजून देवान बरयलां गूड 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 गूड. 5 दीस गूड मेळटा आमकां वचोन चोय. आनीक 6व्या दिसाक जेन्ना मनशाक रचलो देवान म्हणलें इट इज व्हेरी गूड. जे परी आमी वस्तूंक म्हणटाय बॅड बॅड ते भाशेन आतां संवसारांतूय आमगे मनीस जाले बॅड बॅड. संवसारांत सगळो चोयल्यार मनीस आमी बॅड, हो बॅड तो बॅड, कांय फायदेशीरपण आमकां खोंडा उडयले बॅड बॅड बॅड. सगळे मनीस बॅड जालो हे आतां. पूण देवान रचीत आसता म्हणलें व्हेरी गूड. तर आतां बॅड मनशांक व्हेरी गूड करपाचो हें काम कोणा गेलें? मनीस कुडीन व्हेरी गूड आहा,
फकत ओतिम्यान बॅड जाला. आमगेलें काम मनशागेले कुडी कोडे झगडपाचें न्ही. आमगेलें काम मनशागेले ओतम्याक जो सोल म्हणटाय तो मनशागेल्या मोतींत आमी घालपाचें की हें तुजें भितर पळय देंवसाराचें सैम, देंवसाराचें चिंतप, देंवसाराचें रूप तूं पळय दाखयता तें आमी बायबलाचे उद्देशीं हे प्रवचनाचे उद्देशीं ताका आमी वेरी गूड करपाचो म्हळ्यार कितें पवित्र कातोलीक करपाचो. आनीक तुमी तर पयली पाटी हे प्रिचींग आयले जाल्यार व्हिडिओ काबार डिस्क्रिप्शनान आसा 5-10 मिनट पुरो तुमकां वेरी गूड करपाक. तर सगळीं कातोलिकां आमी वेरी गूड जाया ना जाल्यार आमचेर वेरी बॅड येतोलें. वेरी बॅड चलता दर एक कातोलिकागेल्या घरांत वेरी बॅडूच चलता चुये ना धर्मान चुये. तर वेरी बॅड आहा तें. वेरी बॅड म्हळ्यार कितें मरण देखून दुसरे मिनटीक मरण येवपाक शकता. मुगे दुसरे व्हिडिओ सगळे चुये व्हिडिओ बरे करून चुये. ही सगळीं फालतू रस्तो कॉमेडी कांतरां सिरियलां पिक्चरां तियात्र आनी VCD आनीक गेम्यो आनीक हें तें चोवपाचें सुडय बरे एकोन मुगेले हे व्हिडिओ चुये बरे एकोन चुये बसून. तुमी वेरी बॅड आहाय ती वेरी गूड जातली. मागीर एका दोतोरा बोट दाखोवन हॉस्पिटलां बोट दाखोवन गव्हर्मेंटाक बोट दाखोवन कोविडा बॅड नाय, कोविडा ऑक्सिजन सिलिंडर नाय, कोविडा वेंटिलेटर पावनाय हें दोंगीपण कोण नाकाय. हें जनवरां भाशेन एका तेका बोट दाखोवपाचें सोडय. तें आम कातोलिकां न्ही तें. तुमी वेरी गूड जाय दुसरें वेरी बॅडूच म्हणून बोट दाखोय नाकाय. आपण बोर जाल्यार दुसरो लाग ना म्हणटाय आमी. तरी सगळीं दुसऱ्यांचे वायट उलोय न्हू. तुमी कितें वेरी गूड आहाय. तुमी अजापा मिलाग्री करून दाखयताय. दुसऱ्यां तुमी वेरी बॅड म्हणलें बरें आहा. तुमी आतां तांकां वेरी गूड करपा नाकाय. फकत तेजे निश्चेदुमान फायदा आहा. निश्चेद मारलो कोण सुदरताय चोयल्याय तुमी खूंय वसाय कोण सुदरताय. तुमकां पळय खंयचे सिस्टम ऑर कोण मनीस वेरी बॅड दिसता तेजेर तुमी इतुलें निश्चेद मारले कांतरांनी मारले कॉमेडीन मारले तियात्रांनी मारले तियात्र काडले कोण सुदरला वेरी गूड जाला. ही पद्दत दाखय शिकोय न्ही. वेरी गूड म्हणलें वेरी बॅड म्हणलें बरें आहा म्हण तूं. तर जेजूय म्हणटालो सगळें वेरी बॅड फारिझां सगळें म्हणटालो. तुमी साप म्हणटा तो विकाळ साप. जेजून इतलें म्हूण सोडलें ना. तांकां दाखयलें न्ही कितको बरें जावपा तें आख्खोच नवो करार बरयलो आहा. आनी निश्चेद मारपाक गरज आहा. निश्चेद मारपाक गरजू ना. आमकां खबर आहा संवसार 99.99% वेरी बॅड आहा म्हणून. तुमी एका मनशा बोट दाखोवन कितें कोताय. तर आमकां संवसारांत सगळ्यांक वेरी गूड करपाचें दर एक कातोलिका गेलें कार्य आनी कायदो ना जाल्यार तूं कातोलीक न्ही. केसलोच फायदो ना हो आंकडो हाडून कांय फायदो ना. हिंगा आमकां आज कितें मेळटा. हे फारिझो कितें म्हणटाय तुमी सोनवाराचें कांयच शेतांतुलें काडूंक जायना. शेतांतुलें भात आमी देखून भुरगीं आसतना शेतांतल्यान वयता आसतना थांब म्हणटाय आमी पोटूर येता एका भाताक तेन्नाच भितर दोयें सारकें दुदाचे भाशेन तांदूळ जावपाक येता. तेदो आमी काण खाताले शेतांतलें 5-7 आसतना. शेतांतले रस्ते आसताले म्हणटू आदीं बांदे वयल्यान चलोन वयताले मेरां वयल्यान. तेदो आमी काण खाताले अशें करून जेजून हिंगा पडे फारिझांनी पडे निश्चेद मारला तें आमी कोताले. पूण ते म्हणटाय ते सोनवारा दिसा करूं जायना तेंगे धर्मा प्रमाणे ज्युसां गेल्या. आमगे आयतार म्हळ्यार तेंगे सूत सोनवाराचो. तर आमी आतां कितें करपाचें. हें मास बरें न्ही वो दीस बरें न्ही 13 नंबर बरें न्ही. आनी कितें कोण मनशागे नदर पडल्यार तेगे मनशागे नदर एकदम वायट काळें माजोर पास जाल्यार तुजेर वायट येतोलें. तुमी पळय हें जोती घाताय ती सँडलो वा मोचे पोते पडल्यार तुका घरांत झगडी जातली.
न्हिदत आसतना मोचे तकले कडच्यान तुगे बेडी कडच्यान तकले कडच्यान दोल जाल्यार तुका वायट स्वप्न पडटलीं आनी जायत्यो ह्यो आमगेल्यो वायट संवयो आमी कातोलिकांय मानता हें कातोलिकांक न्ही जेजून म्हळ्यार सगळ्यांक गूड तें म्हाजोर पास जावं नाजाल्यार आनी कितें जावं तें आमकां लागना आनीकूय एक बायबल वेर्स वचोन चुये संवसारांत जेजूचे परस आनीक कसलीच पदवी ना व्हडली जेजूगेले पदवेक लागपाचो कोण ना ती ब्लॅक मॅजीक जावं ऑर देंवसार जावं जेजूगेल्या पावरा लागना तर आमी कातोलीक कित्याक भिताय एका तेका बोट कित्याक दाखयताय आमकां खबर आहा कितले वायट मनशां गेली पदवी आमी एक पवित्र कातोलिकाक लागपाची ना तर कातोलिकांक कित्याक लागत ती आतां कातोलीक निश्चेद मारून कित्याक पावले कित्याक कातोलीक पवित्र न्हय दुसरी वायट केल्या कातोलिकां परिणाम जाता वायट दुसऱ्यान ब्लॅक मॅजीक केल्या घरांतू मनशां लागवता घरांतले वचून ब्लॅक मॅजीक कोताय सासमाय मोरो सासपाय मोरो कोण सून मोरो आनी कितें जावं म्हणून वचून ब्लॅक मॅजीक कोताय ती कित्याक लागवता कित्याक तुमी पवित्र कातोलीक न्हय सुनेन तो सासमायक सासपाय केलोली लागपा नाहलोली सासपाय पवित्र कातोलीक आसलोली जाल्यार आनी जोरी तो सासमायन आनी सासपाय तो सुने केली लागपा नाहलोली सून पवित्र कातोलीक आसलो जाल्यार तो आतां गोंयकार खूंय चुकलें ती आमकां कळ्ळें न्ही आतां गोंयकारां आतां खूंय चुकताय कळ्ळां मोती गेलां तुमी जे मेरेन तुमी जेजूचे भाशेन जाय न्हय तुमी सगळें वायटूच बगपाचें हेणें म्हाका केलें तेणें कोण गायलें तेणें भाटां कितें पुल्लें तेणें कितें खूंय बांदिलें आनी कितें केलें हें सगळें आमी घेवनूच बसपाचें कंप्लेन कोत म्हळ्यार मरोण मागीर फेर नात आनी तुमगे भुरगीं तुमच्या पास्ट मरपाचीं तर हे सोनवार जावं आयतार जावं ओर आनी कसलो वायट दीस जावं ओर कितें जावं राती 12 भूत येताय म्हणून आनी कितें म्हणल्याय तुमी हें सगळें फकाण जेन्ना जेजू येयलो पोन्न्या कोरारांत पड कितें आसलोलें वायट तें सगळें सोंपलें आनीक जेजून आनीक देवान पडे कितें बरें कितें सांगलोलें तें जेजून शांती पावयलें नव्या कोरारांत वायट सोंपलें आनीक आमचें जिवीत नवें जालें तें करपा म्हण जेजू आपण येयला तर कातोलिकांक जिवितांत कांयच एक वायट जावपाक जायना तुगेले जिवितांत वायट जावपाक कोमेस जाता तुका कळ्ळें डॅशबोर्डाचेर गाडी चलयता आसतना लायट येता वॉर्निंग लायट तुका कळ्ळें ती लायट कित्याक लागून येयली ती तुगे ब्रेक पॅड जोरलें म्हणून ती हँड ब्रेकाची लायट येयल्या ना जाल्यार तुगेलो हँड ब्रेक तुवें देंवयलो ना लायट येयलो हा कित्याक तुका हँड ब्रेक देंवय म्हूण सांगपा तर एक लायट कित्याक येता ती ड्रायव्हर जाणा आतां मोटरां न्यू टॅक्नॉलॉजी येयला सर्वीस लायट मेळयल्या तुगेली तितले किलोमिटर जाले म्हणटच ती लायट पेटोवता की तुवें गाडी सर्वीस करपा जाय ऑयल सोडपा जाय फिल्टर घालपा जाय तर हें आमी जाणाय ना जाल्यार तुगेली गाडी पिड्ड्यार जातली ब्रेकडावन जातली गोडे स्क्रॅपूय करूंक पडत कित्याक इंजीन बांदूंक कितू पयशे पडटा तें जाणाय आमी 1 लाख पडटा इंजीन बांदूंक तर थोडो लोक स्क्रॅप कोता न्ही गाडी घेता म्हाजी तर एश कोन्न तुमगेली गाडी स्क्रॅप येवची न्ही फुडें तुमकां हें वॉर्निंग येता कित्याक तुमगे जिवितांत वायट जाता तुमकां कळ्ळें तुमचें मरण येवपा आहा स्क्रॅप जावपा आहाय तुमी इफेरना वचपा आहाय जाती तूं बेगीन पवित्र कातोलीक जाय आनी उपाव ना दोतोरां बोली धांवपाक माद्रास धांवपाक आनी खूंय धांवपाक राव नाकाय तितूंत तुमकां मरण येतलें पयलीं तुमी पवित्र कातोलीक जाय यार माज्जी कोराय दोतोरां बोली वसाय ना म्हणना तुमकां पयलीं आतां सगळें भुकशाय मुगे डिस्क्रिप्शन वचोन चुयाय 5-10 मिनटान पवित्र जाय पुरो दुयेंस गेलें तेल लायत गेलें म्हणटाय आमी दुयेंस तेल लायत गेलें पयलीं पवित्र कातोलीक जाव तूं दुयेंसांनी रावपा ना सोडून वयता तुका तें सोत बरयलो हांव बायबलाचेर जेन्ना तुका सोत कळटलें तूं सोत मादून घेतलो
स्वत तुका स्वतंत्र कोत्तेलें कितुलें दुयेंस तुका सोडून वयतलें स्वतंत्र कोत्तो म्हळ्यार कितें तूं दुयेंसाचे विणे जातलो वायट तुका सोडून वयतलें हें सोंपें वो नाजाल्यार वर्सां वस हे स्पेशलिस्ट माडयलो बरें गोंय सा बोंबय सा बेंगलोर सा अमेरिका दाव मागीर नाजाल्यार UK दाव आमगे थिंग भुरगीं रावताय तांकां मातशें सांगया आमकां थिंग व्हर म्हणून थिंग हार्टा ऑपरेशन बरें जाता हें बरें और 5-10 मिनटांनी हें दुयेंस नाच केलो बरें कितें बरें केन्ना चिंतिलां गोंयकारांनी केन्ना चिंतिलां कातोलिकांनी इतुली सोंपी आमकां संवसारां आसतना आमकां सगल्यांचेर अधिकार आहा मनशाच्या पुताक संवसाराचेर अधिकार आहा आमी सगळीं मनशां देवागेलीं पूत आनीक धुव आमकां सगल्यांक संवसाराचेर अधिकार आसा तर अधिकार तुमी खूंय होणाव घेवन वचपाक कोताय उजार करूं नाका संवसारां अधिकार तुमकां उजार केलो नाका अधिकार तेसोच धांपून होंडां व्हरपाचो तुमकां अधिकार दिलो तो तुमी तो होंडां वयलो कितें फायदो आहा तुमकांय फायदो ना तुमगे भुरग्यांकूय फायदो ना पिळगी म्हणून पयस पडल्यो ताका आनी खूंच फायदो जातलो बाळ्यांक आतां चोय गोंयांत कितें जाता तें गोंयकार देखून चेडूं एबॉर्शन कोताय हें सगळें कितें फजोळपण कित्याक लागून जालां हें आंकवार आसतना प्रेग्नंट कित्याक लागून जाता ही भुरगीं एबॉर्शन करून कित्याक लागून पडटा की आमी पवित्र कातोलीक न्हय तुमी देंवसराचे गुलाम जालो हाय देंवसराचे तर ताका लागून ह्यो सगल्यो वायट वस्तू परिणाम मनशाचेर जाताय गोंयच्या कातोलिकांचेर एक पूण गोंयचो आडो आहा कोणें एबॉर्शन करून आसतो आडो आहा मेळटा तुमकां इतू वायट गोंयांत कित्याक जालें कातोलीक मागीर आमी दुसऱ्या वायट मागीर दुसऱ्या बोट दाखयताय जाका वायट आहा ताका आमी जेजून सांगिल्ले ते भाशेन वो बायबल घेवन भोंवपाचो प्रचार करपा अजापा मिलाग्रो करपा जायो बेश्टो ते बिलिवर आनी प्रोटेस्टंट तुजी बोले बायबल घेवन येताय हांव तुका बायबल शिकयता म्हणून तेश कोन्न बायबल आचून दाखयन आमकां कितें फायदो आहा अजापा मिलाग्रो करून दाखय न्ही ना जाल्यार तुगेलो भावाट पोलको बरयलो आहा बायबलाचे वाचाय आमकां गरज आहा सगल्यांनी जें पवित्र पुस्तक सांगता जें जेजून आमकां सांगिलां तें करपाचें तुका कितें दिसता तुका संवसारांत कितें सांगिलां मायन पायन कितें सांगिलां शापान शामान कितें सांगिलां तें करपाचें तें देव आमगेली परंपरा जाल्या हें सगळें वायट पडे गोंयांत वसोलां तें आमी करपाचें और तें वायट कोताय ताका आमी तितूली भायर काण तांकां वेरी गूड करपाचें जेजू सगळें वेरी गूड करपा लागून जेजू येयलो सगलो लोक वेरी बॅड जालो म्हणून जेजू येवच्या पडलें वेरी गूड करपाक तर आमी आजून वेरी बॅड म्हणीत आहाय जेजू आमकां वेरी गूड करपाची पद्दती दाखोवन गेलो 2021 वर्स जालीं तरू पूण गोंयकारां इतली नालायक जाल्यां लोकां बोट दाखोवपा भोंवताय तो वेरी बॅड कोता गोंय वेरी बॅड जालां हें वेरी बॅड जालां म्हणून लोकां बोट दाखोवपा भोंवताय तुमी पयलीं वेरी गूड जाय तेन्नाच की तुमकां हो देवागेलो पावर येतलो दुसऱ्यांक वेरी गूड करपाचो तेन्नाच की देव तुजे भितर आसतलो आनी तूं देव जातलो एका तेका बोट दाखोवपाची गरज ना संवसार जोण एक पवित्र कातोलिकान चलोवपाचो अधिकार आसा वचय दर एक पवित्र कातोलिकाक संवसाराचेर अधिकार आहा दुयेंस जावं कितें गरीबसाण जावं सगळ्याचे अधिकार आहा सगळ्या नोपयत हें करपाचें हुकूम घालपाचें आनी धाडावपाचें ते सारके धांवतले आनीक रावपा न्हय तर ह्यो सगल्यो आमगेल्यो पळय रिती चाल्यो आहाय त्यो सगल्यो आमी गोंयांत बंद करया हांवें व्हिडिओ केलो आहाय कार्नवाल बंद करयाय सोज्यां बंद करयाय म्हणून तें देवागे न्ही तें देंवसरा गेलें हें पळय आमी गोंयांत कार्नवाल सोज्यां पळय कोताय तो देंवसरा गेलो तो रोमन कातोलिकांक गेलो न्ही पवित्र कातोलिकांक गेलें फकत लोकांक वेरी गूड करपाचें पयलो तूं वेरी गूड जावपाचो तेन्नाच तुज्यान दुसऱ्याक वेरी गूड करपाक जाता अजापा मिलाग्रो सारक्यो गरजेच्यो आनी जेन्ना तूं पवित्र कातोलीक जातलो तेन्नाच तुज्यान अजापा मिलाग्रो
करपाक जातल्यो. जो कोण तुका बायबल शिकयता, अजापा मिलाग्रो कोण आसतना तुका बायबल शिकयता, रेतीर कोराय म्हणटा, रेतीर रायाय म्हणटा, तुका इनर हिलींग आहा म्हणटा, तुका भितर जायते तुगेलें कुसलो आहा म्हणटा तें हिलींग करपा जाय म्हणटा, ही सगळीं फकाणां. आतां हे बायबल पड ब्रादर प्रिचर हे सिस्टर कोण बायबल घेवन भोंवताय, सिस्टर म्हळ्यार मादर न्ही. सारकें आयकाय उतरां. हरजो ते कळ्यो मागीर बोलते कळ्यो मागीर होरजिनाकाय. पयलीं सारकें आयकाय कितें म्हणटा तो. सिस्टर म्हणल्यार नान म्हणल्यार कितें म्हणटा तें आयकाय. मादर म्हणटा जाल्यार आयकाय. हे ब्रादर सिस्टर पड कोण्या बोळ्या आहाय, बायबल पड घेवन भोंवताय, ते कोडे अजापा मिलाग्रो जाताय. हें 24 वरां प्रिचींग गानाय काय. आनीक मागीर हें तुमी फाल्यां उठोन तुमी रिकॉर्ड कोराय. बरोयन काडया तुमी तुमगे मोबायल मुखार दवराय, सेल्फीचेर रिकॉर्ड कोराय, तुमगे युट्यूब चॅनलाचेर घाले, वॉट्सॅपाचेर सगळें धाडे, शेअर कोराय लोकांक कोण दी तूं व्हेरी गूड जाला आनीक दुसऱ्यांकूय व्हेरी गूड कोत म्हणून. ही पद्दत आमगेली दोरे कातोलिका गेली. हे भाशेन आमी दोरे कातोलीक चलपाचो. म्हणटोच मनशाच्या पुताक संवसाराचेरूय अधिकार आसा. आमी हो आमगेलो अधिकार काडला आनीक दुसऱ्यांक बोट दाखोवपाक गेले आमी. रिती आयदोण म्हणटाय चड आवाज कोता. हेच जालां आमगे गोंयच्या कातोलिकांक गेलें. कोणा फायदे पडनाय, फकत आवाज चलोता. हो येसो तो येसो, ही येशी ती येशी, सगळें एकामेका बोट दाखयताय. घरांतू मनशां तें सारको लास्ट मिनिस्टर आनीक CM आनी PM देखून म्हण नासतना सगळ्यांक बोट दाखोवपाक भोंवताय. तर आतां गोंयच्या कातोलिकान कितें करपाचें? एशें रावपाचें? एशें रावल्यार आमगे माय पाय कितको मेले ती आमी जाणाय. शेमाय शेपाय तेज्या पास्ट आतां लोक मोत्ता वचोय. आतां जिती आहाय तीं गोंयकारां, तेज्या पास्ट मागीर तुमगे भुरगीं मोतलीं. तुमचे उपरांत आंचोन उरलीं जाल्यार आतां भुरगीं पयलीं मरपा लागलीं. तर हांवें बंद करपा नाका, कोणाकूय बंद करपा नाकें. कितकोन बंद जातोलें? कितकोन तुमगे गोरायब्याचेर बरेंपण येतोलें? स्वर्गांत तुमी कितकोन पावतलीं? इफेर ना वचोन लासों जायें. गोंयांत तुमी रोखडो फोन माता AC येता घरा कडेन गरमी जाता म्हणून. इफेर ना कितको तुमी कोणाक फोन मातलीं? देंवसार बरो तुमकां चोयन आसतलो, तुमकां आसताय म्हणून उज्यां. मागीर कोणागे फावर मातलीं? कोणा मेजा फोनांतल्यान पयशे दितलीं? कितें फायदो जावपा आहा? संवसारांत सगळें दिन तुमी केलें, मुखार गेलीं, मागीर कितें? हें आमगे फकत हो शो फकत 120 वर्सांचो मॅक्झिमम. देवाचे काकुटीन तुमी उरलीं जाल्यार 50, 60, 70 देखून उरलीं जाल्यार देवाचे काकुटीन मॅक्झिमम 120 इतलो शो. मागीर सासणाच्या कोणाक फोन मातलीं? सासणाच्या सासणाक तुमकां लासों बरें दिसतलें. किडी तुमकां हातले तें बरें दिसतलें. आम्याक किमोस हाताय म्हणून आमी ती बॅट हाडटाय लायटीची, चार्जींग केली किमसां मारलीं ठोकून. थिंगा तुका उजो आनी किडे तुका सारके 24 वरां सासणाच्या सासणाक इफेरनात. सारकें व्हेरी बॅड. तर जे मेरेन तूं संवसारांत व्हेरी गूड जायना, तुका फकत व्हेरी बॅडूच दर एक घोडेक संवसारांतूच भोगूं पडटा. हांव म्हणटाय जें कोता तेका संवसारांतूच भोगूं पडटा. सगल्यांगे आमी चोयलें दोळ्यांनी. संवसारांतूच दिसोन येता म्हणटाय आमी. सगल्यांगे घरांत चोयाय. तूं शेजऱ्यान नदर मारयाय, सोयऱ्यान नदर मारयाय, व्हडल्या मनशान नदर मारयाय, संवसारांतूच दिश्टपण येता. गॅरंटेड येवपाकूच जाय तें. हेच भाशेन देवा गेलें रायत चलोता. जें बरें कोताय तेका बरें, वायट कोता तेका देंवसरा गेलें. तें लिपोवपा जायना. तेका लागून हो पोलको नेट मारपाचो सोडय.